Jesus. in my temple. Spirit, move in my life. Spirit, move in my life. Spirit, move, I am calling. Spirit, move, I am calling. Spirit, move, I am here. Spirit, move, I am here. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on us. On us. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on us. Pour out your spirit on us. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on us. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on us. You sing, pour out your spirit on us. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on us. Your spirit on us. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on us. Pour out your spirit on us. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on us. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on us. Spirit moves in your temple. Spirit moves in our life. Spirit move. We are calling. Spirit move. We are here. Spirit move in your temple. Spirit move in our lives. Spirit move. We are calling. Spirit move. We are here. You sing, Spirit move in your temple. Spirit move in your temple. Hold your neighbor's hand and sing. Spirit move In our lives, in our lives. Spirit move, we are calling. Spirit move, Hold your neighbor's hand. we are calling. Spirit move, we are here. Spirit move, we are here. Spirit move in your temple. Spirit move In your temple. Spirit move in our lives. In our lives. Spirit move, we are calling. We are calling. Spirit move, we are here. Spirit move. We are here. Spirit move in your
between the gap. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on them. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on them. Come on, you sing and think of the ones who need your prayer. Pour out your spirit. Lift your voices. Pour out your spirit. Pour out your spirit on them. Pour out your spirit. Your parish, Pour out your our priests, our religious, Pour out your our spirit church, on them. Goa, India, the whole world, Pour out your spirit. our Holy Father. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Thank you, on Lord, for them. blessing us with a very good Holy Father, a blessed Holy Father. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Full of Pour compassion to lead out your his flock. spirit on them. Hear his shepherd, hear his voice. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on them. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on them. The leaders of our group, the team members, Pour out the your brothers spirit. in the house here, Pour out your all those spirit. supporting us to run this Pour ministry. out your spirit on them. All those who pray for us, Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on them. Spirit move in your temple. Spirit move in their lives, in their lives. Spirit move, we are calling. We are calling. Spirit move. We are here. Spirit move in your temple. Spirit move In your temple. Spirit move in their lives. Spirit move in their lives. Spirit move. We are calling. Spirit move. Spirit move. They are here. They are here. Spirit move in your temple. Spirit move in your temple. Spirit move in their lives. Spirit move in their lives. Spirit move. We are calling. We are calling. Spirit move. They are here. They are here. Thank you, Lord, for giving us your grace to think of others. There are so many out there who do not know you, Lord. We are blessed that somebody prayed for us and we are here. Thank you for blessing those people who prayed for us. Thank you, Lord, you have blessed us because we have prayed for others.
Thank you, Holy Spirit. You're moving in these lives that are lost, are depressed, are sad, are unhappy, are broken. You are close to the brokenhearted and save the crushed in spirit. Thank you, Holy Spirit. Like Brother Camilo's sister prayed for him here and he was touched there in Germany. There are so many out there in the world who need your healing touch, who need your warm embrace. Lord, we know your hands are not too short. You're reaching out to them. We are praying here and you have reached out to them. Thank you, mighty God. You're a God of surprises. We cannot imagine and fathom who you are, what you can do. We just know that you're an awesome God, a great God, a loving, compassionate God, a Father to all of us. You said to us, even if your mother forgets you, I will not leave you, I will not forsake you. We are clinging to these promises. There are many of our brothers and sisters who are hurt by the way their parents have treated them. My brothers and sisters, they did not know what they did at that time. Thank the Lord for His mercy to bring you here to forgive them. If some of us as parents, as brothers, as sisters, in whatever state of our life, have not been compassionate, have been arrogant, this is your time. Ask for forgiveness. You and I are preparing the ground to receive that imperishable seed that is meant to bear 100-fold. In this silence, just talk to the Lord. Tell Him, let us tell Him the areas that we keep falling. The Holy Spirit is within us, taking us to those areas. The spirit of man is the lamp of God, searching in your innermost being. Spirit is moving in the temple. You are the temple of the Holy Ghost, my brothers and sisters. This new life that we are blessed with, from the ditch and pitch that we have come out of, the pits that we have been into. God in His mercy has saved you and me. We owe it to Him. We owe it to those around us to bless them with what God has blessed us with. Heavenly Father, we thank you, God of compassion and God of love, God of full of mercy.
This morning, O Lord, you have called each one of us over here. It is your desire, O Lord, that we, your children, turn ourselves to you in total surrender, Lord. Oh Heavenly Father, these 3 days of retreat that you have invited us, speak to us, O Lord. Each one of us are going through different situations in our life. Our problems look like big mountains, or we are in the deep valley with darkness all around talking to us, challenging us. Loving Father, speak to us your holy word. Teach us, O Lord, to rely, to trust in you and depend on you. Through your holy word, O Lord, strengthen us. Help us to build up our confidence in you and walk in faith, believing in you, that you will not only bring us out of our situations, but much more, O Lord, our relationship with you will be more strengthened. Our nature, our character, our attitudes will be completely changed, and our lives will be transformed. Yes, Father God, we thank you as your Holy Spirit is moving in our midst, taking away that blindness, taking away that distraction, taking away anything and everything that is blocking us from coming to you. O Spirit of God, have your way in our midst. Destroy every work of the devil and bring forth your blessings in our life. Bring forth your presence in our life. Bring forth your love in our life. Your love, your forgiveness. Let it flow from our lives to others. We thank you, Lord. We praise you, Lord, in the glorious and mighty name of our Lord Jesus, that in these 3 days you're going to speak to us. You're going to reveal to us your secrets, and we, your children, shall inherit the secrets and put them into practice and see your glory and your manifestation in Jesus' name. Amen. 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 Come on, let's give the Lord a big hand of praise. Praise the Lord. A very good morning to all of you. Yeah, please be seated. Hallelujah. Hallelujah. So, let's quickly go to Hebrews chapter 6. आम्ही वचूया आता हेब्रोवाच्या पुस्तकान Chapter अवेज 6 फोर सो and verse number 10. आणि वोडी 10. Hebrews chapter 6 verse 10. For God is not unjust. Before we go to 10, let's go to 7. वोडी 7. For land that has drunk the rain that often falls on it and produces a crop useful to those for whose sake it is cultivated, receives a blessing from God. खरेंच जमीन आपणाचेर परतून पडटा तें पावसाचें उदक पिवन
रोयतल्यांक आदावाची झाडां उत्पन्न करून देवाचो आशीर्वाद घेता. For land that has drunk the rain that often falls on it and produces a crop useful to those for whose sake it is cultivated receives a blessing from God. 7. खरेंच जमीन आपणाचेर Yes, same, 7th. खरेंच जमीन आपणाचेर परतून परतून पडटा तें पावसाचें उदक पिवन रोयतल्यांक आदावाची झाडां उत्पन्न करून देवाचो आशीर्वाद घेता. But if it bears thorns and thistles, it is worthless and near to be cursed, and its end is to be burned. पूण ती ते खांटे आनी सोरांटे उत्पन्न करीत जाल्यार ती कित्याकूच उपकारना आनी तिका देवाचो शिराप फावो जावन येता. उजो लावन तिका लासतली. Again, verse number 8. But if it bears thorns and thistles, it is worthless and near to being cursed, and its end is to be burned. पूण ती कांटे आनी सोरांटे उत्पन्न करीत जाल्यार ती कित्याकूच उपकारना आनी तिका देवाचो शिराप फावो जावन येता. उजो लावन तिका लासतली. Praise the Lord. Praise the Lord. Many of you are coming every month to this place to listen to God's word. आमी जायते जाणां हांगासर दर एका म्हयन्या देवाचें उतर आयकूंक येता. And those who would have come in the month of April and May, आनी जो कोण आमी एप्रिलाच्या म्हयन्यान आनी मायाच्या म्हयन्यान जो हांगासर आयलोलो आसा ताणें they will agree with me that the lawns that you see now, in those days the lawns were not as green as this. It was a little brownish. The grass seems to have dried up, even though we were pouring water every day. तुमी पळयलां आसतलें एप्रिलान आनी मायान येता पळय ते हांगासर भायर जें आमचें लॉन जें ग्रास आसलें तें सगळें सुकलेलें आसलें तें पळयलां आसतलें. We were watering it every day. आमी शिमताले जायते सकाळीं उठोन शिमताले पूण तितलें हिरवें नासलें. There was lots and lots of heat in April and May. जायती गरमी आसली एप्रिल आनी मायाच्या म्हयन्यान. And it looked like the grass is drying up, it's dying. आनी अशें दिसतालें की जें ग्रास आहा तें सुकता आनी मरता अशें दिसतालें. But in the month of June, thanks be to God, God has blessed Goa that practically the whole month it was raining and raining and raining. पूण देवाक आर्गां म्हणटा भाव कित्याक जुनाच्या म्हयन्यान जायतो पावस येयलो आनी आख्खो म्हयनो आमकां जायतो पावस मेळ्ळो. And within a month of that rain, we can see that the whole lawn has become fresh, strong, green, and it's so beautiful. आनी ह्या पावसाच्या उदेशी एका म्हयन्या भितर तुमी पळयतलीं आसतलीं सगळें हिरवें जालेंशें आनी रशरशीत दिसता सगळें. So also the word of God speaks to us. तशेंच देवाचें उतर आमची उलयता. He's saying just as the land drinks the rain that often falls on it, जशें उदक पडटा ह्या ग्रासाचेर the ह्या land, जमनीचेर the land drinks the rainwater. ही जमीन हें पावसाचें उदक पियेता. In the same way, we are also like a land, we too drink of the water. तशेंच आमी हे जमने भाशी आमी जेन्ना ह्या देवाच्या उतरा उदेशी आमी हें देवाचें उतर आमचे भितर घेता We are also drinking the rainwater of heaven. तेच भाशेन आमी स्वर्गाचें उदक पेलेले भाशेन जाता आमचे भितर. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Now the question is,
is this lawn beautiful? आतां प्रश्न म्हणल्यार हें आमचें लॉन आहा तें भायर ग्रास आहा तें बरें सोबीत दिसता. So I asked the gardener who is looking after this place, his name is Prabha, and I said, is it in the property all the plants that are growing are beautiful, or there are some weeds also growing? तर ह्या भावान हो जो हें जें गार्डन पळयता हाची राखण करता त्या प्रभाशी विचारलें, बाबा हें सगळें झाडां आसा तीं सगळीं बरे भाशेन वाडलां ओ तिंचोर नेरो आसा खंयचोर दुसऱ्यांक. So I told him, when you go on this left side on the way to the ladies' dormitory, the whole place is not looked after, and there are weeds growing in plenty. तर भावान ताका दाखयलें हे सायडीन जे लेडी बायलांची डॉमेट्री आसा ती ते सायडीन पळोवंक गेल्यार ताचेर शितीर पडोंक ना म्हणजे वावर करूंक ना तिचो देखून जायते नेरो आयलेले आसा. The same rainwater, तशेंच the same rainwater. सगळ्याक हे सायडीनय तेच उदकाचे पावसाचें उदक पडलां तशेंच ते सायडीन त्याच पावसाचें उदक पडलेलें आसा. But the difference is, this side is something very good, on the other side is something very bad. डिफरंट म्हणजे विचित्र म्हणजे कितें दिसता, हे सायडीन सगळें बरेंच आनी दुसरे सायडीन सगळें वायट जालेलें आसा, बरें जावना. But the rainwater is the same, बट त्याच पावसाचें उदक तें but the results are different. म्हळ्यार रिजल्ट म्हणजे ताजो निकाल दुसरो. In the same way, God is saying, my grace, my love, my mercy, my forgiveness, my word for everybody is the same. तशें देव म्हणटा, म्हजी काकूट, म्हजें बोगसोणें, म्हजी धोळाय तुमचे सगळे सगळे एकूच भाशेची सगळ्यांक. My Holy Spirit to you also is the same. जो पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा तोय सगळ्यांक एकेच भाशेचो दिला. The anointing is the same, the power is the same, the authority is the same, everything is the same. जी मागणी दिला ती, जो अधिकार दिला तो, जी शक्ती दिला ती सगळे एकेच भाशेचे. Then the question is, if everything is the same, why is it in my life there are no blessings? Why is it in his life there are so many blessings? I come to the same church, I listen to the same word, I worship the same God, I want to have this fellowship with the same Holy Spirit, but why is it that in my life there are no blessings, whereas the other person there are so many blessings? प्रश्न म्हणल्यार हो, जो तर हे सगळें तर एकेच भाशेचे, जी तर पदवी, जी तर मागणी सगळी एकेच भाशेची सगळ्यांक एक तरेची दिलेली आसा, तर म्हज्या जिवितांत उणें कित्याक आनी ताच्या जिवितांत फायदो कित्याक काय चुकता. So yesterday we were in the hospital and we were coming back from the hospital, and there's a road from Saligaon, on both the sides there are fields, and there was somebody who was plowing the land, and I told that brother, please stop the car. There was a youth who was with me, and I said, come, let's just have a watch. And this man was plowing the land. What do you think? He would have been a youth, a middle age, or an old man? You all were there? Hello, you all were there? How come your answer was right? Okay, go ahead. भाव हॉस्पिटलांतल्यान घरा येताना ताणें सालिगांव पळयलें की ते शेतांत एक मनीस वावर करता, लुवणी हें जोत घालतालो आनी तो लुंवतालो. तुमकां दिसता? No, I am asking you a question. Was he a youth? या Was he a middle-aged person or an old man? हो शेतान जो काम करता तो मनीस तो जाणटोसो दिसता वो भुरगोसो दिसता तुमकां? I asked the youth who was with me, and I said, what do you think, the youth will be doing this job? सो ताणेन तो तोडणाटो जो ताचे बरोबर आसलो तो तोडणाट्याक विचारलें की ताणेन, बाबा Will you find the youth doing this job? आतांचे आमचे तरणाटे
आतांचे आमचे तरणाचे हे शेतान अशें काम वावर कोत्तेले काय अशें ताणें प्रश्न केलो ताजेशी He said, no, not at all. आनी ताणें म्हणलें ना आतां ह्या आतांच्या टायमार कोण अशें काम करपाक ना. So why is the old man doing that job? तर कित्याक तर हो जाणटो मनीस ह्या शेतान वावर कोत्तालो? Why is he doing this job? कित्याक दिसता तुमकां तो जाणटो? Because he doesn't know to play video games. दिसता तुमकां की Because he तो doesn't have WhatsApp chatting. He has got plenty of time. Translate that, brother. दिसता तुमकां तो सगळ्या वेळार ताका वॉट्सॅप करूंक जायना देखून वो व्हिडिओ गेम खेळोंक जायना देखून ओ जायतो वेळ आसा काय ताका देखून तो येता काय शेतान त्या? Is it going to be lots and lots of labor? हे जेन्ना तो वावर करता तेन्ना जायतो त्रास करूं नाका ताका काय त्या जाणट्या मनशाक? And he's planting it he's plowing the land because his focus is that I want this land to produce a good crop. तो कित्याक लुंवता काय? लुंवता कित्याक काय? जोत घालता वोमता कित्याक काय? कित्याक ताका जाय बरो हावस जालो, बरो पीक जाल्लें. What if this man stands at the edge of the land and is kneeling down and praying to God and saying, God, I know you are answering my prayer, so I'm going to pray every day, but I will not get into the field and labor, but you will turn this field into a harvesting land. जो तर ह्या मनशान म्हणलें एका सायडीक गेलो आनी ताणें म्हणलें धोनिया तूं सगळो तो वावर कर, हांव तुज्या लागीं मागता की जोत घाल, तूं सगळें तूं वावर कर. तुका दिसता की that land will turn into a harvest land? ताका पीक मेळटलें म्हणून अशें दिसता तुमकां? तो फकत मागणें केलें आनी तो वावर करिना जाल्यार पीक मेळटलें ताका? So there is a labor. तर त्रासाचो टायम वेळ आसा. So why is he growing the crop? For himself or for others as well? कित्याक तो पीक करूंक सोदता? कित्याक ताच्याच बसत ओ ताच्या फॅमिली बसत? And also for others that he can sell it. आनी दुसऱ्याकूय. What if all the farmers in the land thinks, I don't want to work in this land anymore? Will we ever get anything to eat? तर ह्या शेतकारांनी सगळ्या चिंतलें की अरे बाबा आयसान म्हाकाय वावर करूं नाका. तुमकां कितें दिसतलें तुमकां जेवण मेवतलें म्हूण? And that's exactly what God is saying to us. आनी तेंच देव आमकां म्हणटा. The farmer labors and plants the seed, and in this seed when he plants it, the crop that he gets is not only for himself, he produces the crop for others as well. तेच भाशेन देव म्हणटा जशे बरी शेतकामती वावर कोत्ता आनी ह्यो बियो वोमता आनी ताजो पिकाक रावता आनी पीक दिता, तेच भाशेन that harvest is also useful for others. ही पीक दुसऱ्याच्या फायद्याकूय पासत. ताच्याच फायद्याक न्हू म्हणल्यार दुसऱ्याच्याय फायद्याक पासत. Now we are all Christians. आमी सगळीं क्रिस्तांव. We believe in Christ. आमी जेजूचेर सत मानता. We are baptized in Christ. आमी बाप्तिस्म घेतला. We have the Holy Spirit with us. आमचे भितर पवित्र आत्मा आसा. So what kind of labor are we doing to bring in the fruit of the Spirit, to bring in the harvest of the Spirit? आमी कसले त्रास घेता काय? कशे भाशेन आमी त्रास? labor. आमी वावर आमी कसलो वावर कोत्ता काय? आमी कितें कोत्ता काय? हे आमच्या आत्म्याक फायद्याक जावपाचें. What kind of fruits are we cultivating in our life? आमी कसली आमी फोडां तयार कोत्ता काय? फोडां तयार कोत्ता काय? What kind of fruit? वाटेन. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Isn't my brother doing a good job? Come on, isn't he doing a good job? Now, is there labor from his side? You don't know. If I have to do his medical check now, the blood pressure might be extremely high, extremely low, but it won't be normal. Because he's going through tremendous pressure.
with the help of the Holy Spirit, Yes, yes, everything yes. is Praise God. normal. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 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 So everybody has to labor. सगळ्यांनी आमी वावर करूंकूच जाव. Now, the rain is the same. पावस जमनीर पडला तो सगळ्यांक एकेच भाशेचो. The word of God is the same. हेच देवाचें उतर सगळ्यांक पावला. Everything is the same. सगळेंच एकेच तरेकेचें. But then why is the harvest so different? तर पीक दुसरे भाशेचें आमच्या जिवितांत कित्याक? Because it is all depending on what I think. हें सगळें थारायलां आमी कितें चिंता पळय तें. The word of God is also talking to us. देवाचें उतर आमचे कडेन उलयता. The words of the world also is talking to us. संवसाराचीं उतरां आमकां आयकोंक येता. Now which word am I listening and meditating in my mind? तर खंयचीं उतरां आमी हांव नियाळटां आनी हांव घेता आनी ती नियाळटां काय? Now you will be saying only two people are talking. आतां तुमी म्हणटले दोगूच जाणां आमी उलयता. It's absolutely wrong. अशें न्हय, तें सारकें रॉंग. Because all of us are talking at this very moment. जायते जाणां तुमी उलयता ह्या वेळार म्हणटा ब्रदर. Because as you are listening to the word of God, that word of God is talking to you and you are talking back to the word of God, but in your mind. जशे भाशेन आमी देवाचें उतर उलयता हेंच देवाचें उतर तुमच्या मनान उलयता तुमी आनी And your mind is talking to you. आनी तुमचेच मन तुमचे कडेन उलयता आतां. Because now as you are listening to the word of God, your mind is saying, oh yeah, I am doing this mistake. Oh yeah, I have to change over here. Oh yeah, I have to do this. I have to do that. Now who is talking to you? Your mind is talking to you. जशें आतां जेन्ना आमी उलयता तेन्ना देवाचें उतर भाव उलयता तेन्ना तुमचे भितर तुमचें मन उलयता. आं बाबा ही म्हजी जेन्ना देवाचें उतर म्हजे भितर येता तेन्ना ही म्हजी मिस्टेक. हांव हांगा चुकता, हांव घडये थिंचो चुकता, हांव थाऱ्यार घालून म्हजें मन आतां उलयता. Because the verse number 8 says that the same land is able to produce thorns and thistles. आमी ह्या हेब्रोवाचे चिटीन हेब्रोवाच्या हितून वाचपान वाचलां की 8th verse. 8वा वेस्पर पूण ती कांटे आनी सोरांटे उत्पन्न करीत जाल्यार ती कित्याकूच उपकारना आनी तिका देवाचो शिराप फावो. So you and I are able to produce a good harvest, and you and I are also able to produce thorns and thistles in our life. तर आमच्या जिवितान आमी आमचेरूच धरलेले आसा आमी बरें पीक उत्पन्न करच्याक ओ कांटे आनी सोरांटे आमच्या जिवितान तयार करपाक. Praise the Lord. Praise the Lord. Because in every day, कित्याक circumstances begin to talk to us. दर आमच्या दिसा दिसपट्टी जिवितान जें घडटा फुडल्यान ताचेर आमची नदर. Let's say for example, a person is suffering from diabetes. एक उदाहरण घेवया. एक मनीस डायबेटीक जाल्लो आसा. But he loves sweets very much. पूण ताका गोड गोड वस्तूंची जायती उमेद येता. And Brother Simon goes to visit this person. आनी हांव म्हणटा तो हांव तर ह्या मनशाक जी डायबेटीक जाला ताका तर मेळोंक गेलो. Brother Simon doesn't know he has got diabetes. आनी म्हाका खबर ना त्या मनशाक तर डायबेटीक आहा म्हणून. And he buys one nice, very expensive cake for him. आनी हांवें तर एक निर्णय घेतलो वयच्या आदी हांव बरी केक बरी गोड केक व्हडली तर घेवन वचपाक ताजेशी. Now he brings the cake and says, this is for you. आनी हांवें म्हणलें बाबा हांव तुका मोगान ही केक घेवन येयला. The wife accepts the cake बायल ताची कितें करतली बायल केक हातीन घेतली and she takes it into the other room. आनी ती व्हरोन कितें करतली ती ताका दितली ओ रुमान दुसऱ्या लिपयतली. Simon has gone out of that place. हांव भायर सरोन गेलो त्या घरांतलो. Now what will the husband say to the wife? तुका दिसता बायलेक कितें म्हणटलो. I know you love me so much, thank you for taking the cake away. अशें म्हणटलो की तूं म्हजो बायले म्हणजे तूं म्हजो चड मोग कोत्ताय देखून तुवें ही केक व्हेलाय अशें म्हणटलो. Or will he say, I just want to see what make the cake is. It's in the box.
So I just want to have a look at it. I'm not going to eat it. I'm not going to eat it. So by I it- only want to look at it. What cake he has given. What is the make? Is it chocolate? Is it other cake? So I just want to have a look at it. तो बायलेक घोडेक अशें घालतलो अशें म्हणटलो की मातशी म्हाका ती कसली केक ती घोडेक आयसींग केक ओ चॉकलेट केक म्हाका पडून दी फकत पडून दी म्हाका खावपाक नाका ती अशें घोडेक म्हणत तिचे Now, बायलेक. if the wife has to open the box and he sees it, now will that mind give him the desire and the craving to eat that cake? आतां तर ती बायलेन उकडली घोव सांगता म्हणून उकडली आनी आनी ती घोवान तिच्या पडयली ती केक. जेन्ना ती उकडटना तेजें मन कितें सांगतलें तेका डायबिटीक जाला तेका येवची ना रूच खावपाक ती पडिल्ली देखून. Come on. Is the mind going to talk to him? Take one small piece, just a small piece. ताचें मन कितें सांगतलें अरे बाबा एक धाकटो चाकोन घे रे धाकटो कुडको घे पळय चाकोन. Now, when he is going to eat that cake, a small piece, is that cake a food for him or a poison for him in the situation that he is going through? तर हो धाकटो कुडको तर ताणेन घेतलो ही केक ताका जेवण कहें ताका भूक ताची मारूंक ओ हें एक पॉयझन ईक ताच्या दुयेंसाक डायबिटीक आसा ताका केक गोड हाडल्यार कितें जातलें. So, if he eats of it, what is he going to grow? Good crop or thorns and thistles? तर ही केक तर खाल्ली तेणेन तर ताका कितें मेळटलें कांटे ओ सोरांटे मेळटले ओ कितें बरेंपण येतलें ताच्या भलायकी येतली ओ त्रास ओ आनी कोस जातले ताका. Now talk to me, please. In the same way, I'm just giving an example of cake. Different situations, different relationship, different temptations, different distraction of the world, they all talk to us in our mind. Because the devil knows, if I can captivate a person's mind, then I can captivate that person's body, because body only takes order from the mind. सो तर जशें केकी भाशेन जो केकीक पडयलो आनी तो ताका दिसलें हावपाक तेच भाशेन संवसाराच्यो जायत्यो भुलवण्यो आमच्या फुडल्यान येता जायते टेम्पटेशनां येता जायते जे संवसारान चलता पळय तें वायट तें आमकां घेवंक दिसता. सो तर आमी निर्णय घेतल्यार आमच्या मनान ना म्हणपाक तेन्ना आमी ते वस्तूक पयस करूंक जातले. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. So remember, what I'm thinking in my mind decides what kind of crop am I going to grow in the future. जे भाशेन जें हांव म्हज्या मनान चिंता बरें तो चिंता हांव बरें पीक उत्पन्न करतलो. But if my mind is filled with corruption, if my mind is filled with unforgiveness, bitterness and offense, I might sit in a retreat, but the harvest will still be corruption, thorns and thistles in my life. आमकां दिसता की आमी हांगासर दर म्हयन्यान येता ब्रदरीच्या रिट्रीटाक. जो तर आमच्या मनान कोडूसाण आसा राग आसा क्रोध आसा असलें वायट आसा तर कांयच बरें जावपाक ना. Because according to your thinking, we will produce the harvest. जे भाशेन आमी चिंता तेच भाशेन आमी आमचें पीक तयार करतले. हांव So the most dangerous part in a person's life is not when he brings the harvest. The most dangerous part in a person's life is when he's thinking something that is contradicting to God's word. एक डेंजरस म्हणजे एक It is very dangerous not when a person is actually doing a wrong action, but the most dangerous moment in a person's life is when he is entertaining those thoughts which are wrong. मारेकार वेळ म्हणल्यार ओ वायट तें म्हणल्यार कितें जे हांव जे पिकाचेर नदर दवरता. If my thinking is wrong, जो तर म्हजें मन तर सारकें ना
then it will only bring wrong harvest. तर म्हाका सगळें म्हजें पीक जें जाता तें सगळें वायटूच, म्हज्या जिवितांत जाता तें सगळें वायटूच जातलें. So the wrong harvest is not dangerous, तर हें वायट पीक पळय तें तितलें डेंजरस न्हय, but my wrong thinking or negative thinking or thinking contradicting to God's word is extremely dangerous. हांव जें चिंता, जें देवाच्या उतरा आड जें चिंता तें की चड डेंजर, ताका चड भिरांत घेवंक जाय. ही भिरांतीची वस्त म्हणटा ती जें हांव देवाच्या उतरा आड चिंता पळय तें. Now we are all sitting here, आमी सगळीं हांगासर बसल्या, but we don't know who is thinking what. पण आमकां खबर ना तुमी कितें चिंतात पळय ती. But some situation is going on in your life. कितें तरी तुमच्या घराब्यान, तुमच्या मनान, तुमच्या जिवितांत चलता आसतलें, And you are thinking on those circumstances. आनी तुमचें चिंतप फकत त्या प्रश्नाचेर, त्या सिट्युएशनाचेर तुमचें घोडेक आतां मौन आसा आसतलें. You are not being led by the Spirit of God. देवाच्या आत्म्या उद्देशी तुमी ह्या वेळार फुडें वचना, But you are preparing yourself to grow thorns and thistles in your life. तर ह्या चिंतनांनी तर आसत तर तुमी, जाल्यार तुमी हांगासरूय बसोन कांटे आनी सोरांटे तयार करता, वायट जिवीत तयार करता हांगा बसोनूय. So we should be extremely careful तर आमी चतूर रावंक जाय, that we should captivate every thought with the word of God. ही जी देवाची उतरां म्हणटा पळय ती कब्जो करूंक, देवाच्या उतरांत कब्जो, देवाच्या उतरांत कब्जो करपाक. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. That's why we find some people produce the result, some people do not produce the result. ह्याच कारणाक लागून आमी पळयता जायते बरेपण आमच्या घराब्यान, थोड्यांची येता जायते बरेपण जी येता ती हांगासर, आनी थोड्यांची कांयच बरेपण येना. I will give you a testimony. भाव एक टेस्टिमनी दिता. We had a growth retreat here for 10 days. 10 दिसांचो रिट्रीट ह्या जाग्यार थोडे दीस पयले जाला. 10 दिसांचो रिट्रीट. And there was no choir. हांगासर म्युजीक मिनिस्ट्री नासली, कॉयर नासलो, वाजोवपी कोण नासली. And God put in my heart, instead of the choir, you teach the people to pray in tongues. तर देवान भावाच्या मनान घातलें की वाजोवपी कोण ना, म्युजीक ना, तर ताच्या मनान घातलें की जे रिट्रीटाक आहा तांकां विचित्र भाशेन उलोवपाक तयार कर म्हणून. Because it was a growth retreat. हो रिट्रीट जावन आसलो आमच्याच भितर आमी वाड करपाची. There were people who were already doing ministry work. हो जो लोक ह्या 10 दिसाक रिट्रीटाक आयलोलो तो जायते मिनिस्ट्रीन म्हणजे हैदराबादचो ओ मद्रासो ते तांचे कडेन आपल्याची ओन मिनिस्ट्री आसा, ग्रुप्स आसा. So I was teaching them and we were praying in tongues for every session for 30 minutes, 40 minutes. भाव शिकयतालो आनी एक वर शिकयता तेन्ना अर्दें वर विचित्र भाशेन आमी विचित्र भाशेन उलयताले. So we were praying for at least 2 hours and plus in tongues. केन्नाय अर्दें वर, केन्नाय 2 वरां. In a whole day, more than 2 hours. आख्या दिसाक आमी तर हें करूंक गेल्यार 2 ते 2.5 वरां आमी विचित्र भाशेन उलयताले. So because it was going live, a lady in the Gulf was watching it. आनी हो रिट्रीट टीव्हीचेर लायव्ह वयतालो, देखून एक वस्तोरी एक बायल दुबय No, in the Middle East. Gulf. गालफाच्या हितून हो रिट्रीट आयकताली. And she was listening that there are 100 benefits of tongues. आनी तिणें पळयलें की 100 कशे भाशेन 100 तरिकेनी हे जेन्ना विचित्र भास उलयता तेन्ना कसो फायदो जाता पळय तो तिणेन पळयलो आनी तिणेन आयकलो. So she wrote to me she called me and said, can you send me an email of 100 benefits of speaking in tongues? सो तिणेन भावाक म्हणलें मातसो तूं धाडटाय म्हाका हे 100 तरिकेनी जो फायदो जातलो म्हाका जेन्ना हांव ही विचित्र भास उलयतना. तिणेन सांगलें मातशें धाड बेगीन म्हणून. Now this woman's husband, for some financial problem, he was put into the prison about 15 days back.
कित्याक तेणें फोन केलो कित्याक हे बायलेच्या घोवाक 15 दीस पयले 20 days back, 15-20 days 20 back, दीस पयले कितें केल्लें because there was no payment of the check. The check got bounced. या पयशांच्या प्रश्नाक लागून या तिच्या घोवाक जेलीन घातलेलो. So when she looked into the benefit, she got faith and she began to pray in tongues all the 10 days. जेन्ना तिणें पळयलो फायदो या 100 तरिकेनी फायदो जाता तो पवित्र विचित्र भास उलयता तेन्ना तेणें She began to pray in tongues practically the whole day. ती आख्खो दीस ही विचित्र भाशेन उलोवंक सुरू केलें. Surely in her mind there would have been thoughts, my husband will come out only after 3 years. तिच्या घोवाक ह्या कारणाक लागून 3 वर्सांचो प्रिजन म्हणजे जेलीन घालपाक आसलो. तर तिच्या मनान चलतालें आसतलें 3 वर्सांनी म्हजो आतां घोव भायर सरतलो म्हणून. Surely there would be financial problem. पयशांचो प्रश्न येतलो म्हणून तिच्या मनान वयतालें. But she left everything and she kept on praying in tongues. हे सगळे त्रास जे येवपाचे आहा ते तेणें फाटीं दवरले आनी कितें केलें विचित्र भाशेन उलयत रावली ती. Today morning at 7 o'clock she called me. आयज 7 ह्या भावाक आमचे फोन मारलो तिडेन 7 o'clock in the morning. 7 सकाळचे 7 And she said, brother, I've been fasting and praying in tongues, and today at 3:30 there was a ring on my door and I was so scared I refused to open the door for a long time, and then my husband spoke from outside and said, it is me, they have released me from the prison, the duration is cancelled. तो 7 फोन येयलो आनी तिचो असो फोन येयलो की ब्रदर म्हणूंक लागली म्हजो घोव आयज एक 3:30 दारार आवाज फोन बेल मारली आनी आपूण ती म्हणूंक लागली भियेली कित्याक तिणेन चिंतूंक ना की तिचो घोव येतलो म्हणून. पळोवंक गेल्यार तिचो घोव सुटका जाली आनी तिचो घोव ह्या विचित्र भाशेन उलोवन तिणें तिका घरा हाडलो. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Now was there labor from her side? कितें दिसता तुमकां तिणेन कितें तरी वावर केलो त्रास काडले वावर केलो. This lady has not attended any of my retreats. हे बायलेन रिट्रीटाक केन्नाच येवंक ना ती बायल. She is always watching on the internet ती सदांच इंटरनेटाचेर सावन पळयता ती. and she has been practicing. बट ती जें कितें पळयता जें कितें आयकता ती वेव्हारान घालता. And she saw the result. आनी तिणेन रिजल्ट पळयलो निकाल पळयलो तिणेन. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Even though she has not attended the retreat, जो तो तिणेन रिट्रीटाक येवंक ना ती हांगासर listening to the teachings, आयकोन देवाचें उतर she changed her thinking. तिणें आपलें मन बदललें. Never will she call me and say, brother, pray for me. तिणें केन्नाच ब्रदरीक फोन मारून म्हणूंक ना ब्रदर म्हाका म्हजे बाबतींत मागणें कर. But she would say, brother, thank you for teaching me this and thank you for teaching me this. I will call you again. I will practice it and come back to you. बोगत ती म्हणटाली ब्रदर देव बरें करूंक तुवें म्हाका हें शिकयलाय तें शिकयलाय आनी हें शिकयलाय. I will practice it and come back to you. हांव हें म्हज्या वेव्हारान घालतली आनी मागीरूच हांगासर रिट्रीटाक येतली. No, not means on the phone. She is not able to come here. Praise the Lord. फोनाचेर सान. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. So what are you thinking the whole day? तर प्रश्न म्हणल्यार आमी सगळीं आख्या दिसा कितें चिंतात. Are you thinking about your problems? तुमी चिंता तुमच्या त्रासाच्या बद्दल. It is a natural human nature to think about our problems. हें स्वयंूच आमचें की आमी आमच्या प्रॉब्लमाचे वयर चिंतपाचें. And if a person is thinking on the problems, the person is exercising negative faith. जो तर आमी ह्या त्रासाच्या वयर आमी चिंतले जाल्यार आमकां सगळें वायटूच तयार जातलें. Negative faith. म्हणजे Negative, what do you say for negative? आड म्हणजे भावाटा आड आमी जे चिंतले हांव. And it will only bring negative result. आनी आमकां आड सगळें वायटूच रिजल्ट आमकां जे
कांयच बरेपण येवचें ना, सगळें आमच्या आड तें पळय तें येतलें सगळें. So the fight every day is Satan wants to captivate our mind. God also wants to have a hold on our mind. झूज म्हणल्यार कितें? देंवसराकूय जाय आमचे वयर कब्जो घेतलेलो, आमच्या मना वयर. आमच्या मनाचो कब्जो घेतलेलो, आनी देवाकूय जाय आमच्या मनाचो कब्जो घेतलेलो. Now whom are we giving the authority to have a hold on our mind? तर कोणाक आमी अधिकार दिता काय आमच्या मनाचो कब्जो घेवपाक? So he is saying, the verse number 7 is saying, when I give the authority for the Lord to have a hold on my mind, I will produce good crop. I will cultivate good crop. And when I do that, the Lord gives us an assurance and promise that blessings will surely be manifested in my life. हालेलुया, हालेलुया. तर आमकां हिब्रावांचे पुस्तक 7 म्हणटा, जो तर आमी आमच्या मनान देवाचें उतरूच तर आमच्या मनान दवरलें आनी हेच देवाच्या उतरान तर आमी वाडले, तर आमी बरें पीक, कांटे न्हय वायट न्हय आमी उत्पन्न करतले आमच्या जिवितान, बगर बरें तेच सगळें आमच्या जिवितान घडटलें, वायट घडचें ना, जो तर आमी आमचें मन देवाच्या उतराचेर दवरलें तो जाल्यार. Hallelujah. हालेलुया. So who decides to grow the good crop or the thorn synthesis? Is it God? Is it the devil? Or is it me? तर प्रश्न म्हणल्यार कोण हें तयार करता? देव ओ देवचार? Who decides to produce the thorns or the good crop? God, Satan or me? कोण निर्णय घेता हें बरो पीक उत्पन्न करच्याक? Or देव? thorns or thistles? कांटे ओ सोरांटे तयार करपाक, ओ आमच्या जिवितान वायट तयार करपाक कोण निर्णय घेता? हांव, देव वो Satan. सैतान? कोण घेता? आमी. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. So when a person is not talking, only sitting quietly, but if his thinking is negative, he is like a farmer plowing the land and growing a harvest which is going to be negative. जो तर आमी हांगासर बसता आनी तर आमी आयकोना, आमी देवाचे उतरां आड आयकोता, अशें उदाहरण म्हणटा की आमी जो शेतकामती वावर करता म्हणल्यार ताचो निकाल बरो जायना, ताका पीक बरें मेळना, तेच भाशेन आमचें तशेंच जातलें. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. 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 Let's go to Galatians chapter 5. And we'll come back here. गालेचकारांची चीट 5 and verse number 16. आबेस्वर 5 वोडी 16. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. आबेस्वर 5 वोडी 16 अशें म्हणटा, सांगता तें हें, पवित्र आत्म्याचे स्फूर्ती प्रमाणे चलात आनी पातकी सैमाच्यो खोशो पाळूंक तुमी पावची नात. This I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. सांगता तें हें, पवित्र आत्म्याचे स्फूर्ती प्रमाणे चलात आनी पातकी सैमाच्यो खोशो पाळूंक तुमी पावची नात. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. What is the meaning of the word walk in the Spirit? आत्म्यान चलप म्हणजे कितें काय? What is the meaning of the word walk in the flesh? Walking in the flesh? आनी आमच्या सैमाच्या वंडवण्या प्रमाणे चलपाक म्हणजे कितें? आनी आत्म्या उदेशी चलपाक म्हणजे कितें? See, he is not saying stop walking in the flesh and you will walk in the Spirit. He doesn't say that. भाग्यन पावलो म्हणटा, He does not say that. भाग्यन पावलो अशें म्हणना की
walk in the flesh, stop walking in the flesh, आमच्या वंडोण्या प्रमाणे आमच्या वंडोण्या प्रमाणे चलो नाकात and then you will walk in the spirit. आनी अशें Then you will walk in the spirit. आनी अशें तुमी आत्म्या उद्देशीं चलतल्यात आत्म्या He is not saying that. अशें म्हणना तो He is saying, तो म्हणटा first walk in the spirit, पयले आत्म्या उद्देशीं चलात and then you will not be able to fulfill the lust of the flesh. जो तो तुमी आत्म्या उद्देशीं चलतले तेन्नाच तुमकां आमच्यो खोशयो आमच्यो वंडावण्यो करूंक आमकां जावचे नात जो तर आमी पयले आत्म्यान चलत तर. Hallelujah. हालेलुया. So let's look at what is the meaning of the word walking in the spirit. तर आमी पळया आत्म्या उद्देशीं चलप म्हणजे कितें पळय तें. Walking in the spirit is when a person is thinking, feeling, and doing things, speaking things according to the word of God. तो आत्म्या उद्देशीं चलप म्हणजे हांव जेन्ना दर दिसा देवाच्या उतरा देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंता उलयता, हांव भोगता हांव चलता उलयता, हांव उलयता that is walking in the ताका spirit. म्हणटा आत्म्या भाशी आत्म्या उद्देशीं चलप. So if the thinking is not according to the word of God, जो तर आमची चिंतना देवाच्या उतरा प्रमाणे ना तर then the person is not walking in the spirit. तेन्ना हो मनीस आत्म्या उद्देशीं चलना. Hallelujah. हालेलुया. So it is impossible for a person to be walking in the spirit or led by the spirit without having the knowledge of the word of God. कठीण जातलें आमकां Impossible. Impossible. एकदम कठीण आनी जावचें ना आमकां जो तर आमी आत्म्या उद्देशीं If I don't know the word of God, आत्म्या आमी तर म्हणत आमी आत्म्या उद्देशीं चलता वी आर वॉकिंग बाय आमी तर आत्म्या उद्देशीं चलता बट म्हज्या भितर तर हांव म्हजे तर ह्या देवाच्या उतराची माहिती ना तर म्हाका म्हणूंक जायना की हांव आत्म्याच्या उद्देशीं चलता. not mono, a person will not be able to walk. जावचें ना म्हणटा म्हणोंक न्हय म्हणल्यार केन्नाच जावचें ना जो तर हांव ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना म्हजें मन हांव म्हज्या ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे चलयना जाल्यार कठीण केन्नाच जावचें ना Okay, आत्म्यान चलोंक. I'll give an example. A person is fasting for 40 days एक मनीस तर 40 दीस उपास करता and is praying day and night. He's praying day and आनी night. तो दीस आनी रात मागणें करता. But that person gets offended for every small thing. हो 40 दीस मागणें करता उपास करता बट बारीक बारीक कारणांक लागून हो तर मनीस अपमानीत जाता. Is that person walking in the spirit? तुमकां दिसता की जो तो बारीक बारीक कारणांक लागून अपमानीत जाता जाल्यार तुमकां दिसता की हो आत्म्या उद्देशीं चलता मनीस ना. So, just because I'm praying, हांव मागणेच करता म्हणून just because I'm preaching, हांव प्रवचन करताच म्हणून just because I know the knowledge of the word, म्हाका तर ह्या उतराची माहिती आहा म्हणून does that mean that I'm walking in the spirit? अशें दिसता की हांव आत्म्या उद्देशीं चलता म्हणून No. ना. If my thinking, my words and my actions are not in agreement to God's word, then I'm not walking in the spirit. म्हजी तो चिंतना म्हजो तो स्वभाव म्हजे तर चलप ह्या उतरा देवाच्या उतरा प्रमाणे ना जाल्यार I'm not walking in the spirit. आमी आत्म्या उद्देशीं चलना. And a person who is not walking in the spirit can never grow the fruit of the spirit. That person is growing thorns and thistles. जो तर ह्या उतरा प्रमाणे चलना तर हो मनीस फळां पवित्र आत्म्याची फळां उत्पन्न करूंक जावचें ना बगत तो आपल्या जिवितांत कांटे त्रास जायते कोस त्रास तयार करतलो. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. As I told you, walking in the Spirit is when a person's mind, again I use the word mind, is in agreement to God's word. आत्म्यान चलप म्हणजे भाव म्हणटा पत्तून हांव उगडास करता आत्म्यान चलप म्हणजे म्हजें मन जेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता पळय तेन्ना Hallelujah. हालेलुया My body is a servant of my mind. म्हजी कूड जावन आसा एक Servant. कामदार को एक किर्यात कशें जें कितें म्हजें मन सांगता तेंच करपाक Hallelujah. हालेलुया Now, when the power was gone, I said, let's praise the Lord. भावान म्हणलें जेन्ना लायट गेली तेन्ना कितें म्हणलें देवाक आर्गां दिवया There are many of us who found it difficult to lift our voices. जायते जाणांक आमकां त्रास जाले आमचे ताळे व्हडल्यान देवाक आर्गां दिवपाक त्रास जाले Because in your mind might be a word that a voice must be saying, is God deaf that you have to scream loudly? घोडेक तुमी म्हटलें आसतलें तुमच्या मनान देव देव मेला गाय ओ देवाक आयकोंक येना गाय आमी बोबो मारूंक जायो Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया But if your mind is thinking that when I am praising God, God dwells in the praises of His people. जोतोर हालेलुया जोतोर आमी चिंता तर आमच्या मनान जेन्ना आमी देवाक आर्गां दिता तेन्ना देव आमच्या आर्गांनी जियेता म्हणून I am in the presence of God. आनी हांव जेन्ना आर्गां दिता तेन्ना देवाच्या हाजीरपणान हांव आसा म्हूण आमी स्वत मानूंक जाय And when I am in the presence of God, And mountains will melt like wax in the presence of God. हालेलुया जेन्ना हांव देवाच्या हाजीरपणान आसा तेन्ना दोंगर हो आमच्या जिवितान जे त्रास आसा ते कश्ट आसा ते हो दोंगर जे आसा ते कळोन वयता मेणा भाशी म्हणून जेन्ना हांव देवाच्या हाजीरपणान आहा तेन्ना Like wax they melt. मेणा भाशी मेण कशें पडटा ते जाणा न्हू तुमी ते भाशेन हे दोंगर जे आसा ते मेणा भाशी कळोन वता म्हणून जेन्ना हांव देवाच्या हाजीरपणान आसा तेन्ना So I was just thinking, which labor is more, the farmer who was plowing the land or you opening your mouth and plowing your heart by praising God? Which labor is more? तर भाव म्हणटा खंयचे जो 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 जाणटो जे झोत घालतालो ते त्रास व्हडले वो हांगासर रावन आमी जेन्ना आर्गां दिवंक स्टार्ट केलें तेन्ना तें सोंपें आर्गां दिवपाचें सोंपें वो शेतान जोत घालूंक सोंपें खंयचें सोंपें जोत घालूंक सोंपें वो आर्गां दिवपाक सोंपें But if you are finding it difficult, सो तो तुमकां त्रास दिसता तुमकां त्रास लागता हें आर्गां दिवपाक then don't expect a harvest to come. तर चिंतू नाका तुमकां बरेंपण येतलें म्हणून जो तो तुमकां I am not cursing anybody, भाव म्हणटा आपूण कोणाचें शिराप घालना but it is your attitude. हें जावन आसा तुजो स्वभाव How much do you love Jesus? कितलो तूं तुजो स्वभाव दाखयता कितलो तूं जेजूचो तूं मोग कोत्ताय पळय तो How much do you long for Him? कितलो तूं आशेताय तेका How much are you looking at Him and praising God? कितलो तूं तेका पळोवन तेका तूं आर्गां दिवंक सोदताय How much are you grateful to Him for setting you free from the powers of darkness and from the pits of hell? कितलो तूं आर्गां दिताय तेका तुका वायटांतलो शेणांतलो वायटांतलो
भायर काडला म्हणून कितलो तूं आर्गां दिवंक सोदताय ताका. When you understand what he has done for you, जेन्ना तूं समजताय कितें तुका ताणें केलां पळय तें, even when your throat is paining, you still want to praise him. जो तर आमचे ताळे दुखता वो आमचे हात उखलूंक जायना, तरी पूण जेन्ना तूं जाणाय ताणें कितें आमचे पासत केलां तें, तेन्ना तूं हात वयर काडटलें, ताळो उबारतले आनी तुमी आर्गां दिली. That labor which comes from the heart has got power. हे जे त्रास आमी कोत्ता पळय ते हे जो त्रास घेता ते तितून आहा एक पदवी, And it will surely bring the harvest. आनी ही पदवी आमकां ही पीक हाडूंक जाता. Hallelujah. हालेलुया, Believe me. हालेलुया, हालेलुया. Believe me, there are times, especially this 10 days retreat, from 7:30 we would start up to 11:30 at night. No translation, only in English. आमी हो 10 दिसांचो रिट्रीट वेतीर दारा तो सकाळी 7:30 स्टार्ट जातलो तो रातच्या 11:30 आनी भाव आतां हांव कोंकणी ट्रान्सलेट करता, कोण नासलो ट्रान्सलेट करपाक, म्हणल्यार तोच आख्खो रिट्रीट हो सकाळी 7:30 ते 11:30 दितालो. So my body was saying, I need rest. ताची कूड ताका म्हणटाली बाबा रेस्ट घे रे, सुसेग घे मातसो, वेळ काड मातसो, सुसेग घे. But at the same time, what Jesus has done, I was laboring day and night. जशे भाशेन जेजून दीस आनी रात वावर केलो तसो ताणेंनी निर्णय घेतलो आपुणूय जेजूच भाशेन दीस आनी रात अशेंच करतलो म्हूण. Hallelujah. हालेलुया. What happens when you do that? जेन्ना तूं तर हें तुज्या मनान घालता तेन्ना कितें जाता? It brings a big harvest. पीक व्हडलें जेन्ना तुमी असलें मन करता पळय तेन्ना. All of us have the same Holy Spirit. सगळ्या आमकां एकूच पवित्र आत्मा आहा. All of us have the same Bible. सगळ्यांक एकूच होच बायबल दिल्लो आसा. All of us have the same Jesus. सगळ्यांक जेजू तोच एकलोच. But not always, or not all are ready to change their thinking to this word of God. बट सगळे आमी कितें करपाक तयार ना, ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें मन आमी ह्या उतरा प्रमाणे थारावंक सोदिना. Not all are willing to walk in unconditional love. सगळे आमी ह्या मोगान जिवपाक आमी प्रयत्न करिना. Not all are ready to forgive people for whatever they have done to you. आमी तयार ना जे आमकां लोकांनी आमचें सगळें जायतें वायट केलां पळय तें आमी तांकां भोगसूंक तयार ना. So you are walking in the flesh. तर तुमी आमी अशें केलें जाल्यार कितें करता आमी? आत्म्या उदिशी चलता हो आमच्या वंडवण्या प्रमाणे चलता. And when you are walking in the flesh, the Bible says thorns and thistles are surely growing into your life. सो तर तुमी असल्या वंडवण्या आमच्या वंडवण्या भाशेन तर चलतले जाल्यार तुमच्या जिवितान तुमी कांटे त्रास कोश तुमीच तयार करतले. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. In the Gospel of John chapter 6:63, आमकां जोवाच्या सुवर्तमानान मेवता 6:63. सवा अवेस्वर 60 आनी 3 वडी. It is the spirit that quickeneth, the flesh profits nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. आत्मा की जीव दिता. Say that again. आत्मा की जीव दिता. Say that. आत्मा की जीव दिता. कितें दिता? आत्मा जीव दिता. Then मांस कित्याकूच उपकारना. say that again. मांस कित्याकूच उपकारना. तुमकां हांव उलयलां ती उतरां, तुमकां हांव उलयलां ती उतरां, आत्मा आनी जिवीत. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. So the Bible clearly says a person who walks in the spirit, in that person is life. तर पवित्र पुस्तक सांगता जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तो जिवीत जोडटा. Hallelujah. हालेलुया. But a person who is walking according to his emotions, according to what he wants, and not according to the word of God, the Bible says in that person's life there is no profit at all. जो तर एक मनीस तर आपल्या मना प्रमाणे आपल्या वंडवण्या प्रमाणे चलता
जाल्यार कितें जाता तो देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना जाल्यार सगळें ताच्या जिवितांत बरेपण येना. Hallelujah. हालेलुया. So who decides whether you want to walk in the spirit or in the flesh? तर कोणान निर्णय घेवचो आमी आत्म्या उद्देशीं चलप ओ आमच्या वंडोवण्या प्रमाणे चलप, कोणान निर्णय घेवचो? Say, listen, my friend, listen. Problems will surely come. भाव म्हणटा त्रास कोस्ट आमच्या जिवितान येतलेच. But when these problems come, how do I respond to these problems? जेन्ना हे त्रास आनी कोश्ट येता तेन्ना ह्या त्रासाक आनी कोश्टांक कसो फुडो करता काय? Am I going to respond through the word of God? हांव कसो फुडो करतलो ह्या देवाच्या उतरा उद्देशीं? And if I am responding according to the word of God, no matter how big my troubles are, the Bible says the person who walks in the spirit, he will see profit, he will see life of God. हालेलुया. 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 जो तर हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे चललो, ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हज्या मनान देवाचें उतर घातलें आनी ताचे प्रमाणे तो चललो जाल्यार जरूर म्हणटा भाव आमकां देवाचें उतर म्हणटा की आमकां फायद्यान फायदो जातलोच. Hallelujah. हालेलुया. Every day in our life there are different relationships. दिसा दिसपोटी आमच्या खासगी जिवितान जायते संबंद आमचे सगळे आसा. There is so much of friction all around. जायते नाकालेले बारीक बारीक किरी जायत आमच्या भितर जाता. How do I respond to those frictions? हे किरी जाता तेन्ना आमी कशे काय ह्या असल्या सिट्युएशनाक असल्या वातावरणांनी आमी कसले वागता काय, आमी कशे वागता काय? When we came the first day, there are two dogs who taught us how to have relationship. During the There retreat time. During the retreat time? No, just 2 days back. जेन्ना भाव म्हणटा आमी 2 दीस पयलो हांव हांगासर येयलो तेन्ना ह्या सुण्यांनी दाखयलें आमकां कशे भाशेन चलोंक जाय पळय ते. How to walk in the spirit and how to walk in the flesh. ह्या सुण्यांनी दाखयलें कशे भाशेन आमी आत्म्या उद्देशीं चलप आनी कशे भाशेन आपल्या वंडोवण्या प्रमाणे चलप. We were all in that chapel. आमी सगळे त्या कॉपेलान आसले. All the boys from the rehab. आमचे सगळे रिहॅबान आसा ते सगळे भुरगे कॉपेलान आसले. We finished our session. आमचे सेशन जे आसले मागण्याचो वेळ आसलो तो काबार जालो. So we all clapped our hands thanking God. आनी तांणी सगळ्यांनी देवाक ताळयो पेटल्यो आनी देवाक आर्गां दिली. There is one black dog. थंयसर एक कांय सुणें आसा. The moment we started clapping, that dog began to bark loudly to the other dog. जेन्ना ताळयो मारूंक स्टार्ट केले, देवाक वाकाणूंक स्टार्ट केले आनी ताळयो मारूंक स्टार्ट केले तेन्ना हें सुणें जे कांय आसलें तें दुसऱ्या सुण्यांक भोंकूंक लागलें. That dog also turned back and started showing her teeth and started barking again. तर हें कांय सुण्यांक दुसरें जें सुणें आहा तें भोंकूंक लागलें म्हणून तें फुल्लें आनी रागान पडोंक लागलें, दांत किल्लान त्या सुण्यांक पळोवंक लागलें. I told my brothers, सो भावान त्या आमच्या भावांक म्हणलें isn't our life like this? आमच्या जिवितान अशेंच घडटा काय असो प्रश्न केलो. That one who was under the chair was very calm. जें कांय न्हू पळय तें Brownie, who is Yeah. all the time here. दुसरें जें पळय तें आसलें तें सुणें सुसगाद तितोर हेजे पोंदाक बसून आसलें, हेज्या कोदेली पोंदाक. But the other one came and irritated. हें कांय आसलें तेणेन येयलें आनी तेका कुसलायलें ओ त्रासान घातलें. So she also started attacking. तें दुसरें सुणें कितें केलें तें ओगी रावतलें तेणेनूय स्टार्ट केलें आपणाचो. Hallelujah. हालेलुया. When after explaining this, I said, come on, let's clap again and let's see what happens this time. तर हे घडणी घडटकूच भावान म्हणलें तर परतून करुया, परतून आमी देवाक वाकाडुया, ताळयो मारुया. So we began to clap again. सो परतून ताळयो मारूंक स्टार्ट केलें. That black dog again got up and went to the other dog and started barking. परतून हे काळे सुणें परतून जेन्ना ताळयो मारता तेन्ना परतून गेले आनी त्या ब्रावन सुण्याक परतून भोंकूंक लागलें. This time that brown dog was not interested. She looked at the other side and was calm. हालेलुया. And I said, thank God
this brownie can understand my preaching. The shiny cannot understand the preaching. तर जेन्ना हे पोत्तून मारले तेन्ना ताडयो पोत्तून हे कांय सुणे गेले आनी ताका भोंकूंक लागले ब्रावन सुण्याक. बट तेन्ना कितें केलें ब्रावन सुण्यान, ताका हे सायडीन पळोवंक ना, ताका पळोवंक ना, तोंड ते सायडीन गेले आनी उग्गी रावले. We clapped for a long time to see whether brownie will react. सर भावान पयलें जायत्यो ताडयो मारल्यो, पयलें की हे जे दुसरें सुणें आहा तें ब्रावन सुणें पोत्तून हें कोत्ता जाल्यार पोत्तून परत्याक पोत्तून दिता जाल्यार. But she was not interested. ताणें ते कूल रावले आनी तेणेन तशेंच Now you'll see, if people don't know to give testimonies, God knows how to bring the testimony. हो सुणा हांगासर आसा पळय. But this one was not that brownie, it's the other brownie. Okay, praise God. I don't know where she's gone today. हो न्हय तो दुसरो सुणो आसता पळय तो. Now in our life, do we have the same situation? आमच्या जिवितान असल्याच कितें कितें कोण कोत्ता, आमचो रिस्पॉन्स असलें येता आमचे सिट्युएशन्स, हे जे सुण्याचें जाला तशें येता. See, it is a common, natural human nature is that when somebody comes against me, I want to retaliate and give back. आमचो स्वभावूच हो असो. आमचे हें क्वायट कॉमन, म्हणजे हें आमच्या जिवितान जाताच. जेन्ना कोण आमकां त्रास करूंक येता तेन्ना आमी रोखडेच ताका, म्हणजे जो कोण आमची रागा जाता तेन्ना आमी रागा जावपाचो हें आमचें स्वयंमूच. But if I understand the word of God will teach me, no matter what that person is doing to me, I am supposed to respond to that person with love. पूण देवाचें उतर आमकां शिकयता आनी तें आमकां आदार दिता. जो तर कोण आमकां रागान तर हें करतलो, कशे भाशेन आमी मोगान ताका वागोवंक जाय पळय तो. देवाचें उतर आमकां आदार दितलें. Let's say Brother Simon is coming against me. जो तर हांव भावाचेर आड येता. What Simon is doing to me is not my business. भाव म्हणटा जें हांव ताका कोत्ता पळय तें म्हाका पडलेलेंच ना. What I do to him is my business. वगर भाव म्हणटा जें कितें तो म्हाका कितें कोत्ता तें मुझे business. तें म्हाका What do you पडलेलें say आसा. for business in Konkani? Why are you not using the word business in Konkani? What is in Konkani business? Dando. धंदो. He is a businessman and he is not using the word business. सो तो भाव म्हणटा जें हांव कितें कोत्ता तो म्हाका पडलेलें आहा, तो म्हजो धंदो. म्हाका कितें कोत्ता पळय तो. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. So when a person is doing business, he always wants profit. जेन्ना धंदेकार तो धंदो कोत्ता ताका कितें जाय, फकत प्रॉफिट, फायदो जावं. Hallelujah. हालेलुया. So the word of God in John 6:33 says, a person who is in the spirit, it is the spirit that quickeneth and brings profit, it brings life. But the person who is walking in the flesh, there is no profit, there is only loss, there is only destruction. तर जिवांचे अशुभ वर्तमान अशें म्हणटा की जो कोण आत्म्या उद्देशी चलता की ताच्या जिवितांत फायदो हाडटलो. It brings, profit. But the So- person who walks in the flesh, जो it brings only destruction. जो मनीस आत्म्या उद्देशी चलतलो तो की आपल्या जिवितांत फायदो हाडटलो. पूण जो मनीस आपल्या वंडवण्या प्रमाणे, आपल्या खोशे प्रमाणे, आपल्या मना प्रमाणे जो चलतलो तो आपल्या जिवितांत त्रास, कोश सगळें वायट हाडटलो म्हणटा. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. There are many a times people feel that when you are preaching the word of God, you are preaching for 3 hours, there is no break in between. जायते आमचे भाव चिंता आसतले की 3 वरां भाव हांगासर प्रिचींग करता आनी कांयच ब्रेक बा कांयच ना. There is no songs in between. गायना ना, कांय ना. There is only preaching. फकत शिकप आयकप, फकत आयकपूच बसतें. My friend, you can have lot of singing. तो भाव म्हणटा जायते घोडेक तुमी गायना करीत, There can be lot of dancing. जायतो नाच जायत हांगासर. Your emotions are very much high now. आमची भावना बरी वयर अशी दिसतली, बरें दिसता अशें दिसतलें But if आमकां. you do not know the truth,
बट तुमकां आमकां तर ह्या देवाच्या उतराची ओळख ना. Sat, truth. हा, Sat. ह्या स्वताच्या उतराची स्वत तो तुमकां ना. Then when you go out and the emotions become normal, जेन्ना तुमी भायर वयतली तेन्ना कितें जातलें, आमची जी भावना वयर गेल्ली पळय ती गायना करून भायर वतकूच कितें जातलें, ती पोत्तून. but now when the trouble comes, you do not know the truth. Will you walk in the flesh or will you walk in the spirit? जो तो त्रास येयले भायर वचोन, जर तर नाही त्रास येताच. आतां शिवली म्हणटा ब्रदर, जो तर न्हय, तूं तर भावनांनीच गेलोय, बरें दिसलें, बरें गायन केलें, ह्या भावनांनी भायर गेलोय, जो तो तुजी तर हें स्वत ना जे सुटका दितलें तें. जेन्ना त्रास येतले, कश्ट येतले, तेन्ना कितें जातलें, तुमी कितें उरतले वो पडटले त्या त्रासान. Will you become like Brownie, retaliating? तुमी कितें करतले, ब्रावणी भाशी ते ब्लॅकी भाशी भोंगतले तेन्ना ब्रावणी रिटेलेट करता तशें जातले. Now when Shiny came and began to bark, Brownie was not interested. Brownie was saying, you can be, I still love you, forget it. ओ त्या ब्रावणी भाशेन जातले, तूं भोंक, म्हाका तूं कितेंय कर, हांव जाणा कितें सोत पळय तें, म्हाका ह्या उतराची खबर आसा. I will still love you. हांव तरी पूण तुजो मोग करतलो, I will still forgive you. हांव तुका भोगसणें दितलो, I will still do good to you. हांव तुका बरें करीत रावतलो. Now this test comes to us every day. असलें कितें आमच्या जिवितांत अशे परीक्षा असली परीक्षा येता दिसा दिसपट्टी जिवितांत. Does it come every day? सदांच Hello, येता. does it come every day? Does it come every day? येता. Do we pass the test every day? हे परीक्षेन आमी जैतिवंत जाता, पास जाता. You know what is your prayer? Lord, brother Simon is troubling me. Please transfer brother Simon. हांव तो त्रास दिता, आमचे मागणें कितें जाता, ह्या सायमनाक सारको ट्रान्सफर करून मार साहेबाक खंयसरी व्हरोन. I did not say that, huh? That's not my translation. I never said to beat him. That was his translation. Praise God. ना आमी अशें म्हणटा, मातसो मार, पयस मार व्हरोन ताका हांगासरलो. Hallelujah. नाका आनीक. But what should be my prayer? पूण आमचें मागणें कितें जावंक जाय? Lord, मागणें जावंक Lord, जाय? you are saying if I walk in the Spirit, when I walk in the Spirit, हांव तो जेन्ना आत्म्या उदेशी चलता, I will not fulfill the lust of the flesh. हांव म्हजे कुडीच्यो वंडवण्यो पळयचो ना. Praise the Lord. म्हाका कुडीक बरें दिसता So if I make a decision to love my brother, हांव तो निर्णय घेतला, हांवें तो निर्णय घेतलो म्हज्या भावाचो मोग करपाक. if I make a decision to forgive him, हांवें तो निर्णय घेतलो म्हज्या भावाक भोगसूंक. if I make a decision to do good to him, हांवें तो निर्णय घेतलो म्हज्या भावाक सगळ्या वेळार बरें तेंच करूंक. and I put it into practice, हांव तर हेंच आनी हें सगळें हांवें तर वेव्हारान घातलें. then the Lord is giving me a promise that he will bring life, he will bring profit in my life, he will bring reward in my life. हालेलुया, 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 हालेलुया. हें तर हांवें म्हज्या वेव्हारान घातलें, मोगूच दिवपाक, भोगसणें दिवपाक आनी सगळें बरेंच करपाक. देव म्हणटा कितें तरी भासावणी दिता आमकां, कितें की हांव तुका आत्मो जिवीत दितलो म्हणून. Praise God. हांव तुका जिवीत आनी जिवीत भरतेन दितलो म्हणून. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. When we had this retreat for 10 days, जेन्ना हो 10 दिसांचो रिट्रीट चलता पळय तेन्ना आसलो तेन्ना there came another call for me from the lady. भावाक आनीक एक फोन येयलो एके ओस्तरीचो. This lady was separated from her husband for the last 11 years. हांचो सेपरेशन जाल्लें 11 वर्सां पयलीं. This lady was not in the word of God at that time. ही बायल ही ओस्तरी देवाच्या उतरान तेन्ना नासली. The husband had adopted 6 street children as his own children. ह्या तिच्या घोवान 6 भुरग्यांक पोसलोली बायली From the streets. रस्त्यार भोंवता त्या 6 भुरग्यांक ताणें पोसलोली. And this lady was extremely angry. आनी ही ओस्तोरी ह्या कारणाक लागून चड रागार रावली ताचेर. And there was a big fight. आनी हाका लागून
झगडीं चलतालीं तांचे भितर and she was separated from her husband. आनी ह्या कारणाक लागून ती वस्तोरी घोवाक सोडून गेली. She went from this retreat after 10 days. आनी जेन्ना हो रिट्रीट जालो 10 दिसांचो रिट्रीट जालो जेन्ना ती घरा गेली She made a decision that now whenever there will be an opportunity, she will show only love and total forgiveness to her husband. तिणें निर्णय केलो की जेन्ना अशें वायट जाता तेन्ना When God will give me an opportunity, एक सोयेक दितलो म्हूण देव जेन्ना असले त्रास येतले घोव घोडेक तिका I will love him and forgive him. घोव तिका वायट म्हणटलो वायट उतरांनी पाजत तेन्ना हांव मोगान आनी आपुरबायेन तिका तिचे बरोबर वागतली. 11 years had gone by, 11 वर्सां बोलांटली and suddenly the husband called her. आनी 11 वर्सांनी ह्या तिच्या घोवान तिका फोन केलो. Now the old person would have been fighting with him. आदलेच तर सोयम आसलें हे वस्तोरीचें आदलेच तर सोयम आसलें ही नवें सोयम घालून गेलेली ती तर सोयम आहलें जाल्यार आदलें ती पोत्तून तिका किर 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 करपाची. So she invited him home. सो तिणें तशें करूंक ना. भोगर कितें केलें तिणें तिच्या घोवाक सांगलें यो घरा यो. And he sat down there for 3 hours speaking about his problems. आनी 3 वरां ती बरोबर बसली आनी जे प्रश्न आसले ते No, he was discussing his problems. हो तिचो घोव 3 वरां दोगांय जाणां ती He was telling about his problems for 3 years. The husband, yeah. सो 3 वरां घोवान आपले बायलेक सांगले जायते जे त्रास जे ताका भोगताले ते बायलेक सांगले तेडेन. This man was not believing in Jesus for all these years. वो भाव तो डायवोर्स केलो तो भाव तिचो घोव जेजूचेर स्वत मानी नासलो. But now he began to ask her, even though we are separated for so many years and you were always angry, what happened to you? You are not even speaking one word of anger, not one word of bitterness. What happened to you? Why are you still loving me? And that's the time she introduced Jesus to him. तर हालेलुया हालेलुया. And the next retreat, he said, I'm coming with you for the retreat. हालेलुया हालेलुया. तर हो भाव तिचे बायलेचो स्वभाव दुसरे विचित्र तरेन पळयलो. बरो दुसरोचो स्वभाव जेन्ना घोडेक पयली ती रोखडीच झगडीं करताली रागार जाताली तिणें पळयलो तिच्या घोवान पळयलो तिचो स्वभाव दुसरेच भाशेचो आनी तेन्ना He asked her, how come you have changed so much? कशें जावंक जाता अशें तूं दुसरेच तरिकेचे बरी मनीस जालाय हें कशें जावंक शकता. तेन्ना ते बायलेन तिका जेजू दिलो आनी ताणें म्हणलें तिच्या घोवान कितें म्हणलें हांवूय ह्या जाग्यार येतलो आनी हांवूय ह्या जेजूक अनुभवंक सोदतां. Hallelujah. So 11 years she was praying for his conversion. 11 वर्सां ताका बदलपाक ती मागणें करताली तेज्या. But she had not changed her own attitude. बट तिणें आपल्याचो स्वभाव बदलूनातलो. She had not changed her attitude. She was still bitter. She was मागणें करताली मागताली बरोबर येवपाक म्हणल्यार बट तिचो स्वभाव तिणेन बदलूंक नासलो. She was still bitter. She was still accusing him. जायती कोडुसां तिचे भितर आसली जायते ताका राग. जायतो राग आसलो आनी जायते एगेन्स्ट आसले तिचेर. Hallelujah. हालेलुया. Now when she moved in the spirit, did everything change? जेन्ना ती आत्म्या उदेशी म्हणजे देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक लागली तिचे भितर बदलणी येयली. So she was praying for 11 years. मागणें करताली 11 वर्सां मागणें करताली ती. But was she in the spirit? आत्म्यान चलताली ती No, आत्म्या उदेशी. please talk to me. She was praying for 11 years. 11 वर्सां मागणें करताली म्हणल्यार आत्म्या उदेशी चलताली. So just because you are praying, मागणेच करता म्हणून just because you come to church, हांव फिरगोजेक वेताच म्हणून just because you attend the retreat, हांव ब्रदर जॉन्सनाच्या रिट्रीटाक येताच म्हणून does that mean you are walking in the spirit? अशें दिसता की तुमी
आमी सगळीं आत्म्या उद्देशी चलता म्हणून Bible never says anywhere in the Bible it is written that my people are destroyed because of the devil. पवित्र पुस्तक खंयसरूच म्हणना की आमी आमचो नाश जाला. My people are destroyed. God is not saying that my people are destroyed by the devil. आमचो नाश जाता, आमचे वायट जाता शैतानाक लागून म्हणना पवित्र पुस्तक खंयसरूच. But the Bible says my people are destroyed because of lack of knowledge. बगर पवित्र पुस्तक म्हणटा आमी तर आमचो नाश जाता कित्याक आमकां ह्या देवाच्या उतराची माहिती ना देखून. So when I do not know the word, I will by default walk in the flesh. म्हाका तर ह्या देवाच्या उतराची खबर ना जाल्यार हांव म्हजेच खोशे प्रमाणे म्हज्याच वंडोण्या प्रमाणे हांव चलतलो And it will go against God's word. आनी हें देवाच्या उतरा आड वयतलें. So it will never bring any profit. तर असलें आमकां आमच्या जिवितांत कांयच फायदो जावचो ना. Hallelujah. हालेलुया. So the first thing that happens when a person is walking in the spirit is he receives power. जेन्ना आमी ह्या आत्म्या उद्देशी चलता तेन्ना आमचे भितर येता एक पदवी. The meaning of the word power is the ability to get result. ही पदवी म्हणल्यार कितें जें आमकां आमच्या जिवितांत प्रश्ना वयर आमी What do you say for result? Result in Konkani? Result? परिणाम मेळटाच. परिणाम मेळटाच आमकां जेन्ना Now let आत्म्या me उद्देशी give you an चलता. example. The electric power is gone. And you should tell them the generator should be closed. The power has come, Baba. The power has come. Okay. आतां आमी पळयला लायट गेली ही Hallelujah. हाचे पयलीं हय. Now the light is gone. समज तो लायट गेली So there is no power. Current na. Current na. Okay, current na. So all these gadgets which are working on electric power, they are standstill, they do not function. पावर येना तो त्या तितूनसान लायट ना तर हे सगल्यो लायटी बायटी आहा सगळें आसा तें चलचें ना. चलतलें तें But the moment the power comes, जो तर करंट येयलो पावर येयलो instantly there is result. रोखडोच कितें जातलें हें सगळें सुरू जातलें चालू जातलें And there is a result. आनी हितून निकाळ आसा. So also in your life, if there is no result coming, everything is going chaos. When a person makes a decision to walk in the spirit, the power of God will give you the ability to get result where there was no result all these years. हालेलुया. हालेलुया. आमच्या जिवितांत जेन्ना आमकां निकाळ मेळना तेन्ना आमी कितें करता निर्णय घेता ह्या आत्म्या उद्देशी चलपाक देवाच्या उतरा उद्देशी चलपाक आनी तेन्ना आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण येता. देवाची महिमा आमच्या जिवितांत पळोवंक जाता. Hallelujah. हालेलुया. Now somebody will say, is it easy to love somebody? आमी म्हणटले दुसऱ्याचो मोग करपाक सोंपें. Is it easy to forgive somebody? भोगसणें दिवपाक सोंपें. Come on. Okay, I will ask you a question. Can a person ever commit sin without first thinking about it? आमी पातक करता चिंतच्या पयलें चिंतो नासतना आमी पातक करता पयलें आमी चिंता And then we go and commit sin. आनी जेन्ना आमी चिंता तेन्ना आमी वेता आनी आमी पातक करता. In the same way, unless I think that I'm going to love this person in the name of Jesus, I love this person in the name of Jesus, I love this person in the name of Jesus, unless I think about it, I will never be able to do it. जे मेरेन आमी आमचे भेजान घालीत तर ह्या आमचे तकलेन मनान घालिना तर हांव ताचो मोग करता. जेजूच्या नांवान हांव ताचो मोग करता. हें म्हज्या मनान तर हांव बोगोर आनी बोगोर म्हज्या मनान तर घालिना भितर घोट ते मेरेन म्हाका ताचो मोग करूंक जावचो ना. Hallelujah. हालेलुया. Anything in my life I want to do, first I think about it. कितें तर म्हज्या जिवितान म्हाका करूंक जाय तेन्ना कितें करता आमी पयलें चिंता कितें करूंक जाय जाल्यार न्हू पयलें चिंता. So just ask a question to yourself that what I'm thinking, is it in line with God's word? Am I agreeing to God's word? Now I got to talk to myself, God, I'm going to do it
because your word says so. I'm going to do it in the name of Jesus. I'm going to love this person. I'm going to forgive this person. I'm going to do good to this person. Now you're going on speaking it again and again and again and again. You're thinking about it again and again and again. You will surely be successful to do it because now you are walking in the Spirit. हालेलुया हालेलुया. तर आमी कितें बरें करूंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय, आमच्या मनान आमी चिंतूंक जाय पयलें कितें की हांव त्या मनशा सोबें म्हजो स्वभाव बरो दाखयतलो, हांव ताका बक्षितलो, हांव ताचो मोग करतलो, I will do something good for him. हांव ताचे पासत कितें तरी बरें करतलो. हें म्हज्या मनान पयलें हांवें चिंतूंक जाय आनी Go on speaking to yourself. आनी हें हांवें उलयत रावंक जाय. आनी जेन्ना उलयतलो तेन्ना म्हज्या मनान वयतलें आनी जेन्ना म्हज्या मनान वयतलें तेन्ना हांव तें काम तें करूंक पावतलो. जें हांव मोग करूंक सोदता, बोगसूंक सोदता पळय तें म्हजें सगळें घडटलें तें. So the first thing is you will be empowered. पयलें म्हणल्यार हांव पदवेन बसतलो. Second one is I will be blessed. दुसरे सुवातेर म्हाका कितें जातलें, म्हाका बेसांव मेवतलें. And because I'm blessed, every area of my life will begin to change and bring forth the manifestation of God's glory. म्हाका देवाचें बेसांव देखून म्हाजे सगळे वाटेन सगळ्या म्हज्या जिवितान जें कितें हांव करतां ताचेर आशिर्वाद पडटलो. So no matter everywhere there is destruction and all those things, negative things are happening, but a person who is blessed, in that person's life, everything is going to go on the positive side. हालेलुया. जाचेर देवाचो आशिर्वाद आहा, देवाचें बेसांव आहा, त्या कितें जातलें ताच्या जिवितान भायर सगळें घडये वायट जायत वयतलें. दुसऱ्या तुज्या घरा शेजाऱ्याक वो कोणाकूय, बट तुज्या घराब्याक कितें जातलें, बरेंपण जायत वयतलें कित्याक तुका हा देवाचो आशिर्वाद. And because you are blessed now, you will always be a blessing to others. आनी जेन्ना तुका देवान तुजेर आशिर्वाद घातलो तेन्ना तूं कितें करतलोय, ही बेसांव तुकाच दवरचो नाय, तूं वयतलोय आनी दुसऱ्यांक बेसांव जावपाक पावतलोय. Hallelujah. हालेलुया. I was living a life of sin. भाव म्हणटा आपुणूय आमच्या आपल्या जिवितांत जायतें पातकांत जियेतालो, पातकांत I did not know the word of God. आपणाक देवाच्या उतराची खबर नासली. I did not know what was right and wrong. ताका खबर नासलें कितें सारकें आनी कितें वायट पळय तें. So living in the flesh brought only destruction and destruction. तो आपल्याच खोशे प्रमाणे वंडवण्या प्रमाणे जियेतालो देखून ताच्या जिवितांत जायते त्रास येयले आनी सगळेंच पाड जालें ताच्या जिवितांत. I became sick. तो बरो ना जालो. And during that time I was introduced to Jesus. आनी ह्या टायमार जेन्ना तो सारकोच त्रासान आसलो त्या वक्तार कोणान तरी ताका जेजू दिलो. I was introduced to the Holy Bible. कोणान तरी ताका पवित्र पुस्तक दिलें आनी पवित्र पुस्तकाची शिकवण दिली. When I began to read the Bible, I did not understand anything. जेन्ना तो वाचतालो देवाचें उतर तेन्ना ताका कांयच ताच्या मनान येवंक ना, कांयच ताका बरेपण येवंक ना. I remember crying and saying, I don't understand this book at all. ताका ताणें म्हणलें देवाक, बाबा देवा म्हाका हाची सोजमणी ना, सोजमणी मेवना. Hallelujah. हालेलुया. I was thirsty for the word of God. ताका ताण लागलेली ह्या देवाच्या उतराची. I remember going to a bookstore, in a retreat to the bookstall. ताका उगडास येता म्हणटा आपूण वयतालो बुक स्टॉल, जेन्ना रिट्रीटाक कितें आसता जाय बूक स्टॉलां आसता, जायते बुकाची स्टॉलां, थंयसर वयतालो तो. I asked them for the CD cassettes. That time CDs were not there, cassettes. आनी तो मागतालो कॅसेट्स, जेन्ना सीडी आसनासल्यो कॅसेटी आसताल्यो. So I took about 25 praise and worship cassettes. तो भावान कितें केलें, 25 तरी कॅसेटी घेतल्यो आनी तो घरा गेलो. And I said, now praise and worship, give me all the cassettes of the word of God. आनी 25 त्योय घेतल्यो आनी जे देवाचे उतराशी आहा त्यो कॅसेटी त्योय सगल्यो घेतल्यो. And the person at the bookstall said, I do not have even one cassette of the word of God. जो जे स्टॉल आसले तेणेन ताका 25 Praise and worship. आर्गां दिवपाची, प्रेज एंड वर्शीप करपाची 25 कॅसेटी दिल्यो. जेन्ना तेणेन विचारलें देवाच्या उतराची
सीडी या cassette, या or cassette. आहा गाय विचारले तेन्ना तेणें सांगलें बाबा एकूय ना देवाच्या उतराची कॅसेट. I cried. तेन्ना भाव म्हणटा आपूण रडलो, I cried loudly. व्हडल्यान रडलो म्हणटा भाव. And I said, God, there is not one cassette of the word of God. आनी तेणें म्हणलें देवा एक तरी कॅसेट ना तुज्या उतराची शिकवणीची. But there are 25 cassettes of praise and worship. 25 कॅसेटी आसा देवाक आर्गां दिवपाची वाखाणपाची. There is not a single cassette that can explain to me the word of God. पूण एकूय कॅसेट ना देवाच्या उतराची शिकवण दिवपाची. And I cried आनी भाव रडत जायतो रडलो म्हणटा at the bookstall. त्या And I made a bookstall. prayer and I said, God, if you give me this gift, आनी ताणें मागणी केलें म्हणटा त्याच बुक स्टॉलाच्या फुडल्यान दिमी घालून. no, not kneeling, I was standing. And I said, God, if you can give me this gift, आनी तेणें देवाशी मागलें की तूं तर म्हाका हो तर देणें दीत तर म्हाका. I promise you I will make cassettes but never sell it, but I will do it day and night. तूं तर म्हाका देणें दीत ह्या देवाच्या उतराची सीडी करपाक हांव ह्यो सीडी फुकट म्हणटलो म्हणून ताणें निर्णय घेतलो. And I fainted. आनी तेन्नाच भाव म्हणटा तिजोरूच पडलो. I've never fainted in my life. तो ताच्या जिवितान आख्ख्या जिवितान केन्नाच झीट येवन पडोंक ना. That day at the bookstall I fainted. पयले फावटी तेन्नाच जेन्ना मागणी केल्या उपरांत I fainted. When I opened my eyes, I was in a dispensary. आनी जेन्ना तेणें दोळे उगडले तेन्ना तेणें पळयलें की तो हॉस्पिटलान आसा म्हणून. But from the next day, Bible became real to me. आनी हालेलुया हालेलुया. जेन्ना तो सोयराणान येयलो ताणें ताका कळलें की दुसऱ्या दिसा सावन हो हें पवित्र पुस्तक खरें जालें ताका. ताच्या जिवितांत ताचो अर्थ ताका कळलो. I became extremely addicted to the word of God. इतलो तो ह्या देवाच्या उतराक चिटकलो That I began to change my thinking, everything according to the word of God. ताणें आपली चिंतना ह्या देवाच्या उतरा भाशी ह्या देवाच्या उतरा भाशीत निहाळूंक लागलो. I did not look at what people were following, what people were obeying, what people were doing, because that was not my concern. I was only interested in whether I am doing what the word of God says. ताणें चिंतलें ताका कळोन येयलें की बाबा लोक म्हाका कितें म्हणटा, लोक कितें चिंता तें ताका पळोवना जालें. Whether the people are obeying or not, it was not my concern. हें देवाचें उतर लोक आयकोता वो ना आयकोता ओ ते त्या देवाच्या उतरा पळोवन चलोन तें म्हाका पडोंक ना. बगोर I will obey the word of हांव God. देवाच्या उतराक सदांच कान दितलो आनी आयकोतलो म्हणून ताणें निर्णय घेतलो. And within a week or so, within weeks, I can say, I could see the power of God operating in my life. आनी एकाच हप्त्यान ताणें पळयलें की ही देवाची पदवी जी येयला आनी हे हो वावर करूंक स्टार्ट केला म्हणून ताका. I began to see the hand of God blessing me. आनी ताका कळोन येयलें की देवाचो हात बेसावनी ताका भरता म्हणून ताका कळोन I येयलें. could see the Lord transforming my life, changing my life. ताणें पळयलें की ताच्या जिवितान आख्खेंच ताचें जिवितूच बदललां पळय तें आनी देव ताका आख्खेंच जिवीत ताचें बदलता म्हणून ताका कळलें. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. And that's what, there are three things that will happen. तीन वस्तू तुमच्या सगळें घडटल्यो म्हणटा. Even if your life has been in such a way that it is, you're close to death, but if you renew your mind and change your thinking and do what the word of God says, death will be cancelled for you. The power of God will come and give you life where there is death. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जेन्ना तुमी ह्या उतरा प्रमाणे तुमचो आत्मीय अवधीचे तुमी चलतले तेन्ना तुमच्याय भितर हेंच घडटलें. जो तर तुमी मरणाचे तोंडीक पावल्यात तुमच्या जिवितांत तर कांयच बरें जावंक ना. जेन्ना तुमी ह्या उतरा प्रमाणे चलतले तेन्ना ह्या उतरा प्रमाणे निर्णय घेतले तेन्ना तुमच्याय जिवितांत जाय तें बरेंपण येतलें. During that time there was only one thought, I should give up my life, I should go and commit suicide. जेन्ना तो भाव ह्या वायटान आसलो तेन्ना फकत भायर सरलो तेन्नाय हो पयलो. No, before I met the Lord.
देवाक मेळचे पयलो ताच्या मनान एकूच आहलें, हांव कशे भाशेन म्हजो जीव दितलो म्हणून, म्हजें जिवीत काबार करतलो. Because during that time I was only living by the flesh. कित्याक त्या वेळार तो फकत ताच्या वंडोवण्या प्रमाणे, ताच्या खोशे प्रमाणेच चलतालो तो, ताच्या मना प्रमाणे. So the fruit that I was producing was not of the kingdom of God, but it was the kingdom of darkness. जी फळां तो तयार करतालो तो देवाच्या राजाची फळां तयार करना आहलो, बगोर सैतानाच्या राजाची भिरांतीची आनी काडुकाची फळां तयार करतालो. God is my witness. What I'm talking to you, God is my witness. भाव म्हणटा देव ह्या वेळार What I'm talking, हांव कितें म्हणटा, देव स्वयं witness साक्षी, देव साक्षी आसा. भाव आतां कितें उलयता, आतां देव. Because I saw people who were in the renewal for 10 years, 15 years, and I was just 1 month in the Lord. But I saw so much of power flowing through my hands, so much of power flowing through my life. And I began to wonder, Lord, they are there from the last 15 years. I am there only for the 1 month. What is the difference? And the Lord began to show me the difference is you are looking into this word and you are a doer of the word. Hallelujah. When you are a doer of the word, there will always be profit, there will always be power, there will always be blessing, there will always be transformation. भाव म्हणटा रिन्युवलान 10 वर्सां 15 वर्सां लोक आहा तो पळयतालो आनी तो आपणाक पळयतालो. देवान कितली पदवी ताचे भितर घातल्या पळय ती, आनी तेका दिसलें कशें हें जाता काय. तेन्ना देव ताका म्हणूंक लागलो, तूं जेन्ना ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे जें कितें आहा तें तूं तें नियाळटाय आनी तें सत मानताय, देखून There is power. देखून तुज्या भितर जी पदवी आहा आनी जें तांकां करूंक जायना तें तुका कित्याक करूंक जाता, कित्याक तूं ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणेच उतराचेर विश्वास दवरताय आनी ताकाच लागून मिलाग्री जाता. Hallelujah. हालेलुया. So when a person is walking in the spirit, that person is the light of the world. That person is shining, reflecting the life of Christ in others. जेन्ना तूं आत्म्या उदिशी चलता तेन्ना देवाचो पोरजोड आमचेर येता आनी आमी Reflect. आनी ही देवाचो पोरजोड हो जो उजवाड जो येता तो आमी दुसऱ्यांक दिश्टी पडटा. Hallelujah. So in a day, if I have to make a total, how much time do we walk in the spirit and how much time do we walk in the flesh? तर आमी आमच्या जिवितांत गेले तो जाल्यार पळोवंक आमी कितले फावटी आत्म्या उदिशी चलता ओ आमच्याच वंडोवण्या प्रमाणे चलता. Nobody is talking. आमी नियाळ करुया आख्या दिसाक कितले फावटी आमी आत्म्या उदिशी चलता, म्हणजे देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता ओ आमच्या वंडोवण्या प्रमाणे चलता. How much time do I spend reading the Bible, studying the Bible, thinking on the Bible, and how much time do I spend in my worry and talking about my problem, discussing about my problem, and meditating on my problem? Which one is more? कितले दिवस आमी ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, हे देवाच्या उतरा प्रमाणे जें कितें सांगता त्या प्रमाणे चलता ओ कितलो वेळ आमी हातून घालता ओ कितलो वेळ आमी आमच्याच मना प्रमाणे आमच्याच वंडोवण्या प्रमाणे वेळ काडटा काय. Which one is दिसा more? दिसपट्टी Hello, which one is more? हे देवाचें उतर आमी वाजोवन वेळ सरता आख्खो दीस आमी ओ आमचे मना प्रमाणे कितें खंयचे सुबेज जाता आमच्या जिवितांत ते म्हणटा. You lifted your Bible. I'm very appreciating with you Thank you, for Jesus. doing that. When you came from Kuwait, you remember? And there was a very bad situation going on at that time. At that time, your mind was captivated with the word of God or worry? Honestly. It was captivated with worry, and that's why at that moment you were not able to walk, you were brought on a wheelchair and all those things.
But thanks be to God, you had tasted the Lord, and that's why in the midst of the trial, there was two options: stay at home and cry, or come here and listen to God's word. And that's when you began to listen to God's word day and night. You changed your thinking. God charged up again with the word of God, began to listen to the CD, and today, instead of the wheelchair, you are sitting there victorious. That lady was on the wheelchair when she came from Kuwait. Are you listening? ही आमची भयण तिणें बायबल वयर काडून सांगलें आपूण हेंच चिंता म्हणून सगल्या दिवस. तो भाव म्हणटा प्रोस्ट करूंक लागलो तिका, जेन्ना तूं कोविडसान आयली तेन्ना There was a problem that was going on in her life. जायते त्रास तिच्या जिवितांत ती भोगताली, तेन्ना Her mind was captivated by those problems. ह्या वायटानूच तिचे मन कब्जो केलो, देंवसरान कब्जो It is केलो. not that she doesn't know Jesus, अशें दिसना की ती जेजूक वळखोन आसली म्हणून, but the mind was captivated by her problems. बघो तिचे मन कितें केलेलें, हे जे त्रास आहा ताणेन कब्जो घेतलेलो, त्रासान कब्जो घेतलेलो. Within few weeks she could not walk. आनी ह्या त्रासाक लागून हे त्रास ताका तेजे वयर रात चलयताले देखून तिका चलोंक पासून जायना जालें. I still remember she coming on a wheelchair. ती व्हीलचेअर घेवन येताली, She was brought on a wheelchair, and she was listening to the word of God. बट ती देवाचें You got a stroke as well, आयकताली. right? You got a stroke as well, a paralytic stroke. The memory was gone, it was a stroke, and all those things. But she made a decision. If I can get healed, I have to come to the word of God. Not only come to the house of God and say, brother, pray over me. No. I got to come and listen to the word of God. And sitting there, when God is speaking through the mouth of this brother, I will make a decision to change my thinking. तिणें निर्णय घेवंक जाय आसलो, कितें ह्या घरांत येवन देवाचें उतर आयकोंक, वो घरांत बसून आपलें कितें जालां तेजे वयर नियाडूंक. पण तिणें निर्णय घेतलो हांगासर येवन आयकलें, And not come here that brother will come and lay hands आनी on me. हात येतलो आनी आपल्याचेर हात धरतलो आनी बरो जातलो अशें म्हणून न्हय. बघो ती देवाचें उतर आयकोंक लागली आनी तिणें ती नियाडूंक लागली आनी ताका लागून I think by the third day you were walking, right? How many days you were here? By the third day you were walking. हें देवाचें उतर आयकोन तिसरेच दिसा तेजी कितें तिणें मन बदललें. ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे ताणें चिंतूंक लागली आनी देखून तिसऱ्याच दिसा ती बरे भाशेन चलता, कांयच तिचेर हें दिसना न्हू. आर जाला अशी दिसता. आर जाताना कितें तरी वांकडें जाता, चलोंक वांकडें जाता. म्हणल्यार तिणें कितें केलें, निर्णय घेतलो की आपूण जें कितें जालां तेजेर नदर दवरूंक ना. म्हणल्यार देवाच्या उतराचेर, देवाच्या पदवेचेर नदर दवरली आनी तिका पेकोवणी फावो जाली. How did she get that faith? How did she get that faith? कसो भावाट येयलो काय तिका. Before the stroke, I don't know how many years she has been coming to listen to the word of God. Prepared her and stuck to the word of God, continued to walk in the spirit, and that walking in the spirit destroyed the work of that enemy and destroyed that sickness, and her health was restored. हें तिचे ओदरूस येवचे पयलीं त्या वक्तार जी म्हाजीशी जो आदार आसा देवान घातला तो म्हाका मोग करपाक, तेन्नाच ती चालू जातली. And I am able to love that person. आनी तेन्नाच हांव त्या मनशाचो मोग करूंक पावतलो. There is a person who will send me a message every night, sitting here. There is a person who is sitting here. I don't know whether that person is willing to share the testimony, but that person is sitting here. एक मनीस म्हणटा हांगासर एक मेसेज धाडला तुका. Every night she sends the message. ही अशी कोण धाडटा म्हणटा भावाक एक मेसेज. She's saying, ती हांगासरूच आहा ती मनीस जे मेसेज धाडटा ती भावाक. and she's saying, my life was full of problems. आनी ती अशी म्हणटा की म्हज्या जिवितांत सगळे त्रासूच आसले. I began to listen to your CD. ती म्हणूंक लागली की भाव तुजी देवाचें उतर आयकोंक लागली, सीडी आयकोंक लागली. And I made a decision, I will put it into practice. आनी तिणें निर्णय घेतलो की हें जें कितें आयकता तें हांव वेव्हारान घालतली म्हणून. So day and night I began to listen to it. तो दीस आनी रात
ही देवाची उतराची सिडी आयकोंक लागली ती. I began to experience the anointing of the Holy Spirit. ती पवित्र आत्म्याक अनुभवंक लागली. What was that anointing? I felt joy in my heart. जेन्ना ही माकडी येयली तेन्ना म्हज्या भितर संतोष भितर सरलो. I had peace in my heart. आतां म्हज्या भितर शांती आयली. My problems have not changed. म्हजे त्रास बदलोंक ना. My problems are the same. म्हजे प्रॉब्लेम आसा तशेंच आसा. In fact, they have even grown. ते अदीक वाडल्या. But the peace of God that is in me, now I do not find those problem as problem, but I find that problem as an opportunity for me to practice love. जी शांती जी हालेलुया हालेलुया जी शांती आतां म्हजे भितर आयल्या देवाचें उतर आयकून ती म्हाका प्रॉब्लेम ते काबार जावंक ना. ह्या प्रॉब्लेमांक कशें जैतिवंत जावपाक तें म्हाका खबर आसा. Because I began to practice the word of God, हांव देवाचें उतर वेव्हारांत घालूंक लागली. my life changed. म्हजें जिवीत बदललें. Now I am with peace. आतां म्हजे भितर शांती आयल्या. Now I have got joy. आतां म्हजे भितर संतोष आयला. My problems have not stopped, जे प्रॉब्लेम आहा तेच आसा म्हजें सगळें. but I have changed. प्रॉब्लेम चेंज जावंक ना बगर हांव चेंज जाला म्हणटा. My relationship with Jesus has become so intimate that I've never experienced all my life. म्हजो संबंद जेजूशी इतलो वाडला इतलो बरो जाला की आख्ख्या म्हज्या जिवितांत असलो संबंद केन्नाच नासलो. Now my prayer is, आतां म्हजें मागणें कितें म्हणटा ती, Lord, I thank you that you have given me this opportunity to practice love. हांव आर्गां दिता म्हणटा देवाक हे जे त्रास दिला ते बरे भाशेन मोगान हें करपाक मोग दिवपाक. I'm able to develop love. आतां म्हज्या भितरसान मोग तयार जाला म्हणटा. I'm able to develop the character of Christ. आतां म्हजो स्वभाव जेजू भाशी जाला. It is a beautiful challenge. ही जन आसा एक आव्हान कहें म्हाका आव्हान हें. And I'm all excited every day. आनी हाका लागून हांव सगळीच मुरगोडटा सगळीच खुशाल आहा म्हणटा. And every night before going to sleep, I will wait for her message. आनी भाव म्हणटा दर दिसा आख्खे रातचे म्हणटा आपूण रावता हे भयणीची मेसेज येवपाक. Only one message. एकूच मेसेज. Her message is not, I got healed, I got money, I got job, I got this. No. Her message is, today I was able to overcome everything by being obedient to the word of God. Hallelujah. Today I was able to practice love. Today I was able to forgive. Today I was able to do this. I was able to do that. And she's saying, every day I'm excited with all this. My life has changed. Otherwise I was all the time speaking, grumbling, complaining, da 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 da. Now I don't even want to open my mouth. Now whenever I open my mouth, it's a mouth of blessing. Hallelujah. भावाक तो म्हणटा मेसेज येता कितें म्हणून मिलाक जाली बरेपण येयलें तें म्हणून ती मेसेज घालिना म्हणटा. बगर कसली मेसेज घालता, आयज हांव कशें जैतिवंत जालां. त्रास येयले तेन्ना हांवें त्रासाक म्हणजे रागान कोणान म्हाका मागले तेन्ना हांवें मोग दिलो म्हणटा. जेन्ना म्हाजेर कोण आड उलयले तेन्ना ताका हांवें आड वायट उतरांनी उलोवंक ना बगर बऱ्या उतरांनी वागले मोगान वागले म्हणटा. Praise the Lord. हे मिलाक कांयच जावंक ना बगर म्हजो स्वभाव हांवें दुसऱ्या सोबे मोगान मोग दिलो आनी मोगानूच फावो केलो. Praise God. Isn't our brother Simon doing a fantastic job with the first time translation? Thank God, God is raising up soldiers after soldiers in this house. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let's go back to Hebrews chapter 6.
Now tell me one thing. Is this topic helping you to realize where I'm going wrong? See, many a times we feel, I attended the retreat, I said my prayer, I did this, I did that, now everything will be okay. No. Everything will be okay if this mind is all the time thinking in accordance to God's word. And if this mind is all the time doing only what God's word is saying, you can live an undefeated life. There will be problems, there will be trials, there will be everything. But in all these things, if your mind is on the word of God, you and I will develop the nature, the character of Christ. Hallelujah. The light of Christ Hallelujah. will shine in darkness, and those coming against you, looking at that light, will be changed. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Yes. हे रिट्रीट आमकां कितें करूंक आपयता, आमी खंयचो चुकता ती आमकां आमची नदर मारूंक लायता, खंयचोर आमी चुकता. जो तर आमी आमचें मन ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलयतले, ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे करतले, तेन्ना जायते त्रास येतले, कोश्ट येतले, आमकां ताणें ह्या त्रासान कोश्टांनी आमकां मारून उडोवंक जावचें ना. बरोबर आमी जैतिवंत जातले तेन्ना हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी वेव्हारांत घातलेले पळय तेन्ना. I'll give an example. I heard a lady talk to me. She was talking to me yesterday. We were having tea. Brother Simon, another person, and I, we were having tea. And this person was talking to me. भाव आनी हांव बसलोलो थंयसर आनी एक अस्तुरी आसली थंयसर आनी आमी उलयताले थंयसर. And this person said that a person had gone for counseling. आनी अशें तिणेन म्हणलें की एक अस्तुरी एका मनशाची कावन्सिलिंगाक गेल्ली And she is in trouble. आनी ती त्रासान आसली. And the counselor began to say, आनी हो कावन्सिलर तिका म्हणूंक लागलो, I can get a message from God म्हाका एक अशी मॅसेज येयला देवाची सान that in your house there was a death. की तुज्या घराशी सायडीक In the neighborhood there was a death. तुज्या शेजाऱ्याक एक कोण एक मेलोलो And the dead body was kept on a mat. आनी ही मेलेली कूड हे शेंद्रेर घातलेली. The person is, the last rites are over of that person who was dead. आनी The ceremony is over. अंतिम संस्कार जो करता तो आजोकाबा जालो हे शेंद्रेचेर. But that mat is still there close to your window. आनी हो तेका कावन्सिलर सांगता, हे जी शेंद्री जी तिका तेका उलपांक गेलो तेन्ना ही शेंद्री आजुनूय आसा म्हणटा तो ताच्या शेजाऱ्याक, ताच्या जनेलाशी. Oh, how you all know? जनेलाशी. Okay. I thought, how come you met that counselor? Praise God. Hallelujah. And this person began to ask her, was there any death? And that lady says, no. आनी हो कावन्सिलर तेका विचारूंक लागलो, खऱ्यांनीच कोण भितर मेलोलो? आनी ती बायल म्हणटा, ना कोण मरोंक ना, आपणाक उगडास ना. 5 years nobody died. 5 वर्सां पयलो कोण मेल्लो? तो म्हणटा, ती म्हणटा ना. 10 years before somebody died. मागीर तिंता 10 वर्सां पयलो कोण मेल्लो? She's saying no. ती म्हणूंक लागली ना. But 20 years back somebody died. आनी ती एका उगडास येयलो तेन्ना 20 वर्सां पयले कोण मेलोलो म्हणून तिका उगडास येयलो. And said that person's body was kept on that mat. आनी तिका कोण येयलें की त्या मनशाची कूड हे शेंद्रेर दवरलेली म्हणून. And that mat is creating a problem for you. आनी तो म्हणूंक लागलो, ही Mat. शेंद्री तुका त्रास करता. Because that's why there is smell in your house. आनी हेका लागोन हे शेंद्रेक लागोन तुज्या घरान एक वास जो येता वायट. Now imagine a person counseling like this. A person is giving counseling like this. आमी चिंतुया म्हणटा जेन्ना असलें कावन्सिलिंग चलता तेन्ना A person who is already broken. ही वस्तुरी जायती त्रासान आसली, जायते वायट टिचर सगळें Now घडटालें. listening to this. जेन्ना ही हें आयकतली पळय तेन्ना Now what will she do after going home?
कितें करतली काय घरा वयतना अरे ती शेंद्री आसा She is भितर. digging the whole compound to find a mat. ती आतां कितें करतली तिणें पळोवंक ना ती शेंद्री पडोवंक ना जनेला भायर आहा म्हणल्यार शेंद्री पडोवंक ना तिळेन पळोवंक ना बट ती तिणेन सांगला म्हणून कितें करतली ती आख्खें घर उस्तूंक लागतली सायडीच्यान खंयचो राहा ती शेंद्री पळोवपाक खऱ्यांनी पळयतली की ना कित्याक कावन्सिलरान कितें सांगलां तिका शेंद्री आहा आनी ते शेंद्रेचो वास येता 20 years back, it's still smelling now. 20 वर्सां पयलीं ही शेंद्री आहा तिचो राता ती शेंद्रेचो वास ती सोदतली खंयचो राहा पळय ती Hallelujah. हालेलुया. Now, is this counseling in the spirit or in the flesh? आतां हें जें कावन्सिलींग करता पळय तें हें कोणाचें काय हें देवाच्या उतरा प्रमाणे ओ आपल्याच्या वस्तुंगी आपल्याच्या वंडोण्या आपल्याच्या मना प्रमाणे तो कावन्सिलर कावन्सिलींग करता ताचें. And if this person has believed that, this person is going to go into bigger mess than before. आनी हे वस्तुरेन तर जो ते कितें सांगता पळय तें सोत मारलें तर आनी आयकलें जाल्यार तिचे जिवितांत कितें जातलें सगळ्याच आनीक भिरांतशी भितर सरतली आनी त्रास वाडटले तिचे. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. I remember my early days. भाव म्हणटा आपल्याचो उगडास येता पयले I'm sharing it for the benefit of everybody. जो जेन्ना तो I'm sharing this testimony so that you will be benefited. भाव म्हणटा तुमकां फायदो जातलो ही जी टेस्टिमनी तो सांगता. I was about 2 years old in the Lord. तो म्हणटा 2 वर्सां जाल्लीं देवाच्या उतरान आयलोलो नवचोडणीन येयल्लो तेन्ना 2 वर्सां जाल्लीं A little growing in the Lord. तेन्ना तो ताची वाड जाताली. Somebody told me, you got to go to this person, he's preaching amazing. कोणान तिका सांगलें एका देवाच्या मनशान बाबा तुवें हांगासर ह्या मनशाची वचोंक जाव तो बरी देवाच्या उतराची शिकवण दिता. Hungry for the word of God, I reached that place. हो भाव देवाच्या उतराक आशेवन आसलो देखून That's तो me. धांवलो आमचो भाव धांवून गेलो ह्या देवाचें उतर आयकोपाक. So I began to listen to his teaching. It was all about the Old Testament. आनी जेन्ना हो गेलो आनी आयकलें हो भाव कितें शिकयता तो ताणें आयकलें की हें सगळें आदल्या पोन्न्या कोरोनांतलें Curse, शिकयता curse, म्हणून. curse, 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 शिराप curse, curse. शिराप शिरापाच्या वयर शिरापाच्या 2 hours of preaching, only curse, 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 curse. 2 वरां शिकयतालो तो फकत शिरापाच्या वयर. Hallelujah. हालेलुया. After listening to this, I got up and I was moving out. 2 वरां आयकून ताका हो भाव आयकलें आनी तो भायर सरून वयतालो. Just then one lady recognized me आनी तेन्नाच एके वस्तुरेन ताका पारकिलो ओळखलो and she took me to this brother. आनी ताका घेतलो आनी ह्या भावाशी जी शिकवण दितालो त्या दिशी येलो. And she told him how beautifully I preach and what all things are happening in my life. He told, he said. No, this lady told him. हे बायलेन सांगलें तो ही शिकवण दिवन आनी कितलें बरेपण येयलां कितल्या जाणांक आनी जायतें बरेपण जाता ताचे सवे आनी दुसऱ्या लोकां सवे म्हणून सांगलें. So this brother prophesies that God is going to use you this, that. And he said one more thing. Next week, if possible, come and share the word of God. सो ह्या भावान कितें सांगलें तो भाव ताका म्हणूंक लागलो तुज्या हिशोबेन जायतें बरेपण जातलें. ह्या भावाक म्हणूंक लागलो जायतें बरेपण जातलें तूं यो आनी जायते देव तुजे देव जायती घडण्यो जायती मिलाग्री तुज्या सगळ्यांक घडटल्यो म्हणून. And come next. ताणें सांगलें ताका फुडल्या हाका तूं यो आनी हांगा प्रीच कर हांगा तूं शिकवण दी. So the next week when I went, I shared my testimony of sin. आनी जेन्ना दुसऱ्या फावटी गेलो तेन्ना भाव आपली शिकवण दिवंक लागलो आपल्याचे पातक सीन The bad life that I lived. जें वायट जिवीत तो जियेलोलो पातकाचें जिवीत जियेलोलो काडोकाचें And जिवीत I said, तो शेअर करूंक लागलो. God is merciful. आनी ताणें म्हणलें देव काकुतीचो. God is not a punishing God. देव आमकां खास लायता तसलो न्हय. God is a forgiving God. देव जाण आसा भोगसण्याचो देव. God is a compassionate God. देव जाण आसा आमचे चुचुरे करता पळय तसलो देव. God doesn't need to punish. देवाक खोशी ना आमकां शिक्षा दिवपाक. If I plant a mango seed, हांव जर तर हांव आमाड्याचें झाड घालता
बी घालता I will get mangoes. म्हाका कितें मेवतले आमाड्यो. So God did not punish me. सो देवान म्हाका शिक्षा दिवंक ना. The very sin that I committed, जें पातक जें हांवें केलां the effect of that came on my life. ह्या पातकाचो परिणाम म्हज्या जिवितार आयला. But I did not know Jesus. म्हाका जेजूची खबर नासली. But now when I came to know Jesus, जेन्ना म्हाका कळ्ळें जेजूची खबर, हांव जेन्ना परतून येयलो जेजूशी, I began to realize that Jesus has paid the price for me on the cross. म्हाका खबर कळ्ळी की जेजून सगळें म्हजें फारीकपण दिलां म्हणून त्या कुर्साचेर. All I need to do is repent. म्हाका कितें करूंक जाय? म्हाका करूंक जाय फकत हांवें Pashatap. Pashatap. आय हॅव टू Repent. Pashatap. हांवें नवसोडणी करूंक जाय, नवसोडणी करूंक जाय. Praise God. I have to confess. हांवें म्हजें पातक सांगूंक जाय. And God is willing to forgive me. आनी देव जेन्ना अशें करतलो तेन्ना देव म्हाका बक्षितलो. The Lord also says आनी देवूय अशेंच म्हणटा that every curse that has come on my life because of my sin, जे शिराप म्हज्या पातका उदेशी जे म्हाका म्हजेर येयला, all that curse he has nailed it on the cross when he made Jesus to be a curse for हे me. सगळे शिराप जेजूचेर घातला. जेन्ना जेजूक त्या लाकडाच्या खुर्सार चडयलो पळय तेन्ना ते सगळे खिणायला. So there is no more curse in my life. तर जेजून तर एक शिराप येला तर म्हज्या जिवितार कसलेच शिराप येवंक जायना. Now I'm under God's blessing. आतां तर म्हाका जेन्ना जेजून शिराप येला तेन्ना म्हाका देवाची बेसांवां येयला. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. I told the people, आनी भावान त्या लोकांक आपयले. I told the people, हें सांगलें लोकांक. no matter what wrong you have done, ताणें ते एकठांय जाले त्या हेका सांगलें कितेंय तुमच्या जिवितांत तर तुमी वायट केलां. the prodigal son did lot of wrong things. त्या वेचीत पुतान जायतें वायट केलेलें ताच्या जिवितांत. But Jesus said, जेजून म्हणलें, when he came to his senses, जेजून सांगलां आमकां जेन्ना तो सोयराणान आयलो he made a decision. ताणें एक निर्णय घेतलो. I don't want to be in that country anymore. म्हाका आनीक त्या जाग्यार आनीक नाका रावलोलो. I will go to my father. हांव म्हज्या बापाच्या घरा परतून वयतलो. I will acknowledge my sin. हांव म्हज्या पातकाची ओळख धरतलो. I will repent. हांव म्हज्या पातकाची ओळख घेवन हांव रिपेंट चूक मानून घेतलो. And I will never go back. आनी हांव हे चुकीन केन्नाच ह्या पातकान केन्नाच परतून वयचो ना. When he made that decision, जेन्ना हो निर्णय ताणें घेतलो, Jesus said, जेजू म्हणटा, nobody else, Jesus said, जेजू म्हणटा तो वेचीक पुत्रान हो निर्णय घेतलो. the father came running and hugged him and accepted him and clothed him with a new robe, put an authority ring, put sandals on his feet and forgave him, and he enjoyed the blessings of his father forever. If this is what Jesus is teaching me, why should I listen to what you are teaching or she is teaching? Because Jesus is saying the father is a compassionate father, a loving father, a merciful father who is not looking at your past, but he is saying, come to me, I will give you a future. हालेलुया, हालेलुया. जेन्ना त्या वेचीक पुत्रान निर्णय घेतलो तेन्नाच ताचो बाप कितें केलो, आयलो ताका वेंग मारली आनी ताका आंगोसरान न्हेटयलो, ताच्या बोटान मुदी घातली आनी Sandals on his feet. आनी ताका पांयांक वाडोवंक घातल्यो आनी He lived in his house forever. ह्या कारणाक लागून तो ताच्या बरोबर सासणाक ताच्याच बरोबर रावलो. And he enjoyed all the blessings of his आनी father. जी बेसांवां जी ताच्या पायची आसली, बापायची आसली, ती सगळीं बेसांवां ताणें ताका मेळ्ळी. So I said, you got a choice. सो त्या भावान म्हणलें तुमी निर्णय घेवंक जाय, तुमी चूज करूंक जाय. Are you under a curse? तूं शिरापान आसाय
or are you believing in what Jesus did for you? वो तूं सोत मानताय जे जेजून खुर्सार केला पळय तें. I don't know about you, म्हाका खबर ना तुमची म्हणूं लागलो. but I know one thing, that Jesus has taken everything on the cross. तुमी कितें चिंता तें म्हाका खबर ना, बगर हांव चिंता भाव म्हणून सांगूंक लागलो ताका. हांव जाणा की म्हजे शिराप सगळे जेजून आपल्या खुर्सार ताणें व्हेला म्हणून. And I made a decision to believe that. आनी भावान हे हो निर्णय घेतलो, हें जें देवान जेजून केलां खुर्सार, जे शिराप ताणें व्हेला तें सोत मानूंक. And from that day on, आनी त्या दिसा सावन I'm living a life of freedom. त्या दिसा सावन भाव म्हणटा एक Freedom, स्वातंत्र्य. स्वतंत्र जिवीत जियेता म्हणून. Hallelujah. हालेलुया. But this freedom is not to go and get entangled again. हें स्वतंत्र जिवीत म्हणजे परतून त्या पातकान पडोंक न्हय. But this freedom is to use to serve God. हे स्वतंत्र जिवीत जे आमकां मेळ्ळां तें आतां कितें करपाक? देवाच्या राज्यान वावर करपाक. Hallelujah. देवाच्या राज्यांत आमी I see serve करपाक. I see so many people still in a bondage. What is the bondage? No, somebody has done something, somebody has done something else, my ancestor has done something else, this one has done something else, that's why there is a curse on my life. Surely there is a curse, I'm not denying that. But when you look at Jesus, what he did for you, that Jesus' work on the cross destroys every curse and sets you free. Now when you change that thinking, you are walking in the spirit, you are walking in victory. Unless you change that thinking, you cannot experience victory. आमी हांगासर बसला ते जायते जाणांगे किल्ले भाव घेवन आसा. कितें कोणान म्हाका कितें तरी केलां, कोणान तरी म्हाका वायट केलां, असलें वायट चिंतप हांगासर घेवन आमी बसल्या. पूण अशें न्हय. भाव म्हणटा की आपूण जाणा की हें सगळें जेन्ना तुमी हें चिंतले तेन्ना तुमकां घोडे ते आतां कोत्तले, तें तुमचें सगळें जातलें. बट जेन्ना तूं चिंतलोय जेजून कितें केलां पळय तें, जेजून त्या खुर्सार तुमचे शिराप तुमचें सगळें वायट त्या खुर्सार येला म्हूण, तेन्ना तुमकां सुटका मेळटली. Unless you change your thinking, जे मेरेन तुमी तुमची चिंतना जी आहा ती बदलची ना देवाच्या उतरा प्रमाणे, you cannot experience the freedom. तुका स्वतंत्र जिवीत जिवंकूच जावचेच ना कशेंच. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. I was in Africa. भाव म्हणटा आपूण आफ्रिकाच्या गांवांत गेल्लो. There were 11,000 people on the ground. 11,000 लोक या ग्राउंडार आसलो. Out of which 70% of the people were practicing occult and witchcraft. हातूंतलो 70% लोक ऑकल्ट म्हणजे गाडयापण असल्या हेजेर तांची नदर आसली. So out of 11,000, about 7,800 people were practicing that. अशें दिसता की 11,000 लोक 7,800 वा 8,000 लोक गाडयापण म्हणजे विचक्राफ्ट ह्याची सोत मानतालो. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. And who is there? I'm all alone there standing. आनी भाव म्हणटा कोण आहा तिचोर? आपूण एकलो तिचोर आसलो And I'm making a prayer. आनी हो भाव मागणी करतालो. Now if I believe that I'm the one who is going to set them free, I will be destroyed. But when I believe that Christ in me is the one who is destroying, and because I stand on Christ's word, that power has no power over me. Only when I believe it by faith, I can go and come back victorious. हालेलुया. जेन्ना हो भाव आमचो ब्रदर जेन्ना तिचोर आसलो तेन्ना तेणें तो चिंतलेलें, हांव इतले 8,000 लोक गाडयापण असलें हें कोत्ता, ऑकल्ट प्रॅक्टिसीस कोत्ता. तो तेणें चिंतलेलें तो जाल्यार हांव आतां म्हजे पदवेन हांचे मागणें कोत्तलो आनी भायर काडटलो. ना म्हणटा तो, बगोर हांव जाणा म्हजे भितर आसा तो जेजू, हो जेजू म्हाका आदार दितलो मागणें करूंक. आनी He is the one who delivers them. आनी अशे भाशेन तांकां ह्या वायटांतले सोडूंक जातलें म्हणून जेजू क्रिस्त जो ताच्या भितर आसा तो काम तो वावर करतलो म्हणून. And this time when I'm going at the end of the month, the crowd expectancy is 30,000 people. हालेलुया.
This time there are 3 crusades of 30,000 each. So in 9 days we will be touching about 90,000 people, and it will be going on the radio live to 3 African countries. So I don't know how many people in Africa are going to be touched by the word of God, by Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. भाव आता फुडल्या म्हयन्यान No, this, युगांडा sorry, next month. नेक्स्ट मंथ पोत्तून वयता आनी एक 30 हजार अशे 90,000 लोक थिंचोर येतलो म्हणटा, आनी तो म्हणटा आतांच अर्गां दिता कितल्या लोकांचें जिवीत बदलतलें, कितलो लोक ह्या वायटान आसा तो भायर सरतलो, तो तें नियाळटा म्हणटा. आनी When will they be देवाक set अर्गां free? दिता. When will they be set free? Hello, केन्ना when ते- will they be set free? When does a person get freedom? When they change their thinking and agree to God's word, they shall know the truth, and Truth shall. and the preacher will set you free. Hallelujah. And the preacher will set you free. The truth. And the preacher will set you free. Who is going to set you free? So your focus should be the preacher or the truth. The preacher's job is to give you the truth. Your job is not to grab the preacher, but to grab the truth. Hallelujah. So जेन्ना भाव आफ्रिकाक वयतलो तेन्ना कोण तांचे मन कशी ती बदलतली, How will they get freedom? कशी तांकां स्वतंत्र मेळटली, सुटका. सुटका मेळटली असल्या वायटांतली, ह्या गाडयापणांतली, केन्ना जेन्ना ती तांचें मन बदलतली, तांचें मन ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे करतली, तेन्ना तांच्या जिवितांत नवचोडणी येतली, आनी तेन्ना ते हे स्वतंत्र जिवीत तांच्या भितर तांकां जिवंक जातलें, हें वायट गाडयापण सगळें पयस वेतलें जेन्ना So- ते so- ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे So चलतले these तेन्ना. people who are in occult, what do you think? Goodness of God will come, or thorns and thistles from the devil will come in their life? When these people are practicing occult and witchcraft, हे आतां आफ्रिकाचे मनीस जे आसा not ते only Africa, anywhere. भाव वयता थंयसर त्या जाग्यार, जेन्ना हें वायट जिवीत जें येता, ऑकल्ट जें गाडयापण करता, तेन्ना कितें बरेपण येतलें तेंच्या भितर, Can the goodness of God come बरेपण into them? देवाचें येवंक जाता जेन्ना हें वायट करता पळय तेन्ना. Or thorns and thistles from the devil will हो come into सगळे them. कांटे, सगळे सोरांटे म्हणजे वायट येतले तांच्या जिवितांत, त्रास येतले, वायट येतले तांच्या जिवितांत. कितें येतलें जेन्ना अशें करता पळय तेन्ना, वायट करता पळय तेन्ना. Nobody is talking. Hallelujah. What's the time? 1:30 जाली. 1:30? Oh my भूक God. लागला तांकां. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So how many of you have decided to change your thinking? सो कितल्या जाणांनी निर्णय घेतला तुमचें मन बदलपाक? हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया. How many of you are listening to the CD day and night? Every day? How many people who have taken the CD are listening to it every day and night? Come on, lift your hands up. जी सीडी तुम्ही येला ती दीस आनी रात कोण आयकता? कितले जाणां आयकतात घरा कडेन? 1 वर 2 वरां आख्खो दीस न्हू ब्रदर. Okay, 1 hour, 1 hour. 1 hour, 2 hours, whole day. I'll tell you, when we are giving you the CD, everybody wants to take it home, and I'm very happy about you taking it home. But I want to tell you, unless you play it, how will you renew your mind? How will you change your thinking? And if your thinking doesn't change, years will go, but there will be no crop in the land. भाव म्हणटा जेन्ना आमी सीडी दिवंक सोदता तेन्ना न्हू तुमी रोकडीच येता आनी घेवन वेता, बरें म्हणटा तो. बट तुमी घरा वचोन ही सीडी घालतात आनी आयकतात आनी तुमचें मन तर बदलता जाल्यार तो फायदो जातलो. जाल्यार तुमचें मन बदलतलें आनी तुमच्या जिवितांत जायतो फायदो येतलो. ना जाल्यार कांयच बरेपण येवचें ना. And those who are lifting their hands, if I have to ask them, no, how much has your life changed? They will say, brother, we are from east to west. That's the labor. That's the labor. That's where you have to spend time with the Lord. That's the time when you change your thinking. And when your thinking has changed, I can guarantee you,
not only these people are blessed, I can guarantee you, they can never keep their mouth shut now. You know what will happen? When they see somebody in trouble, their mouth will open and they will do the same what I'm doing here. They will be doing the same and the Lord will show them the same result, because that's how it works. भाव म्हणटा जर तुम्ही सीडी आयकता ती हात उकडला जाल्यार ती तांचे कडेन विचारल्यार म्हणटा तुमच्या जिवितान कितें बरेपण येयलां तेन्ना म्हणटले हांवें जायतें बरेपण आमच्या जिवितान येयलां आनी हें बरेपण घेवन तुमी म्हणटा आतां वयतलीं आनी दुसऱ्याक तुमकां उगी रावंक जावचें ना. जें बरेपण तुमी घेतलां तें तुमी वयतल्याक आनी तुमचें तोंड तुमकां बंद करूंक जावचें. दुसऱ्याक हें बेसांव जें येयलां तुमच्या जिवितान तें कशें कितें करून कशें मन बदलूंक जाय आनी कशें तें घेवंक जाय ती ही बरी खबर तुमी दुसऱ्यांक सांगोच वेतेले म्हणटात. अशें घडटा. How many of you got the CD? Lift your hands up. सीडी कोणाची आसा? सीडी That CDs that we are distributing. अरे बाकी के पास CD नहीं है. You all don't have CDs. Come on, lift your hands up. All those who got the CDs, lift your hands up. Come on, lift your hands. Still more. Come on. Don't you like? Come on, lift your hands up. Come on. सीडी ना तुमचे कडेन ना सीडी? No. All those who got the CD, lift your hands up, please. Please. Okay, with all these hands, how many of you are listening every day? Lift your hands up now. Okay. All those who do not have the CD, can you lift your hands up, please? All those who do not have, lift your hands up, please. सीडी ना कोणाची सीडी ना? हात वयर घाला. सीडी ना त्यांची. Okay, do one favor. Before you come back again after lunch, see that you pick up a CD and walk in. Okay? And please, all the CDs are free. You don't have to pay anything. Okay, Jesus has paid the price for you. Hallelujah. Okay, thank God for those people. I thank God for those people who have been blessed, and they are the ones who are sponsoring the CDs in thousands every month. Imagine a farmer who has planted the seed and is so happy that the seeds have been scattered, but when he sees that the CDs were taken and kept at home but not played, it is really pain, because you got a solution for your problem. You got the victory for your problem with you, but you never used it. And because you never used it, you never received it, it never manifested. It's like a person who is dying of thirst, and you know where he is standing? At the well full of water. All he has to do is draw the water from the well and quench his thirst. But he's standing there and dying because of dehydration, not drinking the water. In the same way, God has given you the CD. I did not get these teachings when I got touched. I was crying, God, I need this. And you are having it, but you know, the spirit of laziness will not allow you to listen to the CD, because the devil knows if you listen to the CD, it will change your thinking. And if your thinking changes, you will surely walk in the Spirit, and walking in the Spirit will surely bring profit, will surely bring power, will surely bring blessing, will surely bring healing, will surely bring deliverance, Hallelujah. will surely bring your salvation. Hallelujah. 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 तर भाव म्हणटा जेन्ना तुमी परतून येतली तेन्ना ही एक सीडी घेवन वयचें, आनी ही सीडी जायत्या जाणांनी बेसांव जांकां जाला ताणें ही सीडी करूंक आनीक आमकां आदार दिला पयशांचो. तर ही सीडी देवाचें उतर जावन आसा. आमी तर एक भरलेले बांयशी गेलेत आनी तितून उदक भरलां. जो तर आमची तर आमकां कितें करूंक जाय? कवसो घालूंक जाय आनी तें भायर काडूंक जाय. फकत जाय जाल्यार उदक. तेच भाशेन हें देवाचें उतर, जें तर तुमी आयकत तर हें देवाचें उतर, हें भरलेलें उदक, जायते झरी ज्यो तुमकां तुमचे भितर त्रास येयला, कोश्ट येयला, ओ सगळें सुकें जावन गेलां जिवीत तुमचें, हें उदक कशें तुमी तर पिवंक जाय चालू करीत तर जाल्यार तुमचे भितर देवाचें उतर येतलें भितर, आनी तुमचें मन बदलतलें. आनी जेन्ना तुमचें मन बदलतलें तेन्ना तुमी देवाचें उतरां प्रमाणे चलतले, आत्म्या उदेशी चलोंक तयार जातले तुमी. आनी जेन्ना तुमी आत्म्या उदेशी चलतले तेन्ना तुमच्या जिवितांत सगळेंच
कांटे न्हय, त्रास न्हय, कोस न्हय, सगळीं बेसांवां तुमच्या जिवितांत भितर सोदतलीं म्हणटा भाव. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया. Let us close our हालेलुया. eyes. Oh loving Father, we thank you, we praise you. सुर्गीच्या मोगाळ बापा तुका आर्गान तुका वाखाणणी. Thank you for giving us the example of earth or land drinking rain water. आर्गां तुका बापा तुवें ही जमनीची तुवें आमकां शिकोवन दिलाय ती जेन्ना उदक पडटा जमनीर कितें जाता पळय तें. In the same way, Lord, you are reigning in our life with your word, with your spirit. तेच परी जेजू जशें उदक पडटा तेच परी आमच्या जिवितांत तूं आमचे वयर रात चलयताय. पावस पडटा तेन्ना आमच्या जिवितांत तूं Lord, with this raining of the word of God, we are able to change our thinking. ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें मन बदलता. We are able to produce the fruit of the Spirit. आमकां आदार जाता हे पवित्र आत्म्याचे फळां तयार करपाक. And it is not only that we produce this fruit for us, but also for others. ही जी फळां तयार करता ती आमकांच न्हय बापा, बगर दुसऱ्यांक. Lord, you have blessed us to be a blessing to others. बापा तुवें आमकां बेसांवांनी बोल्लाय दुसऱ्यांक बेसांव जावपाक. Today we have begun to clearly understand why we are growing thorns and thistles in our life. आयज आमकां कळोन येयलां आमच्या जिवितांत आमी कित्याक कांटे आनी सोरांटे तयार करता पळय ते. It is our negative thinking. हें कित्याक आमच्या वायट चिंतना पासत. It is our corruption. आमचें वायट It is thinking contradicting to the word of God. जेन्ना आमचें चिंतप देवाच्या उतरा आड जाता देखून. It is our ignorance. आमकां खबर ना देखून. It is the wrong knowledge. आमकां माहिती सारकी मेळोंक ना देखून. Lord, we thank you. बापा तुका आर्गां दिता. We who have been living a worthless life now, with the change of our mind, will live a life pleasing to you. आमी वायट जिवीत जियेता पळय ती ह्या तुज्या उतरा प्रमाणे आमी आतां चलतले आनी बरेपण आमच्या भितर हाडटले. Lord, with this understanding, every curse from our life is cancelled. ह्या तुज्या उतराच्या समजणीच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचे सगळे तूं शिराप तोडून उडयतलोय म्हूण सोत मानता. And you have blessed each one of us. तुवें आमकां बेसांवांनी बोल्लाय म्हूण आमी सोत मानता. Lord, you are watching over your word. तूं तुज्या उतराचेर तूं नदर धरून आसाय बापा. And you perform your word quickly. आनी हें देवाचें उतर वावुरता म्हूण तूं जाणाय. Thank you, Father God. आर्गां तुका बापा. As you have fed us with spiritual food, you are nourishing us now with our physical food. जशी भाशेन तुवें आत्म्याचें जेवण तुवें आमकां दिलाय तेच भाशेन तूं आतां आमकां कुडीचें जेवण तयार केलाय. Lord, as we partake of this food, let love be shared among us. जेन्ना आमी हें जेवण जेवतले हांव तेन्ना तुजो मोग आमी दुसऱ्यांक परगट करूंक तयार जातले हांव. Teach us to share with others. आमकां शिकय बापा दुसऱ्यांक कशें बेसांव जावच्याक. Thank you for all those people who are helping us to fulfill the mission that you have given us. बापा तुका आर्गां जो जायतो लोक जो आमकां आदार दिता हें तुजें मिसांव फुडें व्हरपाक. Bless everyone, O Lord, सगळ्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल बापा. and let you and you only be glorified. आनी ह्या सगळ्यान तुजीच मोहिमा तुकाच मोहिमा दिवंक आमकां फावो कर. We thank you and we praise you. आमी तुका आर्गां दिता आनी वाखाणटा बापा. In Jesus' name. जेजूच्या नांवान Amen. आमेन आमेन. Come on, let's give the Lord a big hand. We meet in half an hour. We come back in half an hour. Thank you. आमी अद्देवरान परतून येतले. God bless.